कवी सर्गेस्त रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या कविताचेर चर्चा जातली। रमेश भगवंत वेळुस्कार हांचे सैमाक मानवीक रूपान तांणी कविता केळोवपी अशे हे एक कवी भूतकाळाच्यो शिमो हुपून वर्तमानात थीर जावन भविष्याचो वेध घेवन रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या साऊल गोरी या कविता संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला। तशेंच तांच्या मोरपाखा माती हिरणगर्भ या कविता संग्रह आमकां मेळ्ळ्यात। तशेंच मोनी व्यथा ही तांची नवलिका। तांची कविता म्हाका एक खूबच आवडटा, ती म्हाका सांगूनशें दिसता आतां ह्या वेळार, जी 11वीच्या पाठ्यपुस्तकांत आसा। रे मोरा दिगंतरा, रे मोरा दिगंतरा पेटय कोपा निरंतरा, रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा, सुंदर वनातरी मार पावल झंझरी, लख लख हो जोगुल जरी रे जाता दिगंतरा, रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा, उभार पाका चित्तरंगी जाऊ तिची सरबंगी, छुम छुम हो नाच तुझो फुलैता रे दिगंतरा, रिग घेऊन अंतरात गाय मध्ये सुंदरा। ही सुंदर कविता तांची, जी सूर ताल आणि लय आपल्या भितरच रचिल्ली ही कवितेतच आमकां मेळटा। तर हांव चड वेळ वगडाय नासतना कार्यावळ फुडें व्हरता आनी मागता आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाचे सचिव भाई उल्हास गांवकर हांच्या लागीं तांणी येवकाराचे उलोवप करचें। नमस्कार। कोंकणी भाषा मंडळ कोंकणी वाचन विश्व घडोवन हाडटा कवी सर्गेस्त रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या कवितांचेर चर्चा। आयच्या ह्या चर्चा सत्रांत मुखेल उलोवपी आसात डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी, ज्येष्ठ कवी, संशोधक, गायक तशेंच आदले भाषा मंडळाचे अध्यक्ष। हालींच सराली एक डिक्शनरी आयला, त्या खातीर सराक आमी परबी। तशेंच ह्या चर्चा सत्रांत वांटेकार जातले प्रसाद पागी, युवा लेखक, तशेंच सुप्रिया काणकोणकर युवा कवी आणि भौमानेस्त समीक्षा पै घुंगट युवा लेखक। ह्या वाचन विश्वाचे आमी सुरवात जी आसा ती सप्टेंबरान सुरवात केली आणि आता मेरेन आमी 5 कार्यावळी ह्या वाचन विश्वाच्या अंतर्गत घेतल्या। दर म्हयन्याक 2 अश्यो कार्यावळी आमी घेतात। कोंकणी भाषा मंडळाच्यो जायत्यो ऍक्टिव्हिटी ऑनलायन पद्दतीन आमी घेतात। हालींच आमच्यो सध्या कथामाळ, शणवैभव कथामाळ ही मोठी कथामाळ जाल्ली आसा आणि फुडें मुखेल पावणे उरले आसा। वक्तृत्व स्पर्धा, बाल साहित्य, गीत लेखन कार्यशाळा तशेंच टंकलेखन कार्यशाळा अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यशाळा घेतल्या। त्याच बरोबर आमचे फुडले वेगवेगळे कार्यावळी जावपाचे आसात, तातूंत तुमी वांटेकार जातले। आयच्या ह्या कोंकणी वाचन विश्वाचे संयोजन करपी रजत हेगडे आणि सबिना मुल्ला हांकांय हांव येवकार दिता। तशेंच आमचे कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ आसात, तांकांय येवकार दिता। तुम्ही वेगवेगळे म्हालगडे आसात, वेगवेगळे साहित्यीक आसात, तशेंच तुमकां सगळे आयकुपाक आणि वांटेकार जावपी आसात, तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता। येवकाराच्या उलोवप हांगा थांबता। फुडली सुत्रां हांव रजत बाबा कडेन सोंपयता। देव बरें करूं बाई। तर आयच्या ह्या कार्यावळीक आमचे पयले उलोवपी आसात बाब प्रसाद पागी। प्रसाद पागी हे पयल्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनान माटवान इनामां जोडूंक लागिल्ले। ते आतां पर्यंत इनामां जोडटात आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी ते कामां करीत आसात। फ्लोटिंग लायफ हे प्रवास वर्णन पुस्तक तांचे उजवाडा आयिल्ले। या पुस्तकाक 2018चो कोंकणी भाषा मंडळाचो नरसिंह दामोदर नायक हो पुरस्कार फावो जाला। मर्चंट नेव्ही आशिल्ले खातीर 50-60 देशांत सी पोर्टाचेर वचपाची संद तांकां मेळ्ळ्या। तशेंच दिल्ली, मुंबय हांगा कार्यावळी सादर केल्यात तांणी।
आता ते श्री बलराम रेसिडेन्शियल हायस्कूल आमोणे काणकोण हांगा शिकयतात. येवकार तुमकां प्रसाद बाब फुडली सुत्रां प्रसाद बाबा लागीं सोपयतात. नमस्कार. आयज कोंकणी वाचन विश्व हातूंत साऊल गोरी ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाची संद हांव घेतां. कवी रमेश भगवंत वेळुस्कार, जल्म 10 नोव्हेंबर 1947 आणि मरण 21 ऑक्टोबर 2018. नमस्कार. कोंकणी साहित्यांतले नामनेचे कवी साहित्यकार सर्गेस्त रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या गाजिल्ल्या कविता संग्रहामधलो एक कविता संग्रह म्हळ्यार साऊल गोरी. शरीरूपान कवी हो संसार सोडून गेले तरी आपल्या साहित्यांतल्यान आणि खास करून कवितेंतल्यान ते ह्या संसारात अखंडपणान जिवे उरतले. रमेश भगवंत वेळुस्कार आणि कोंकणी भाशेंत विंगड विंगड प्रकारचे उपाट साहित्य रचला. कोंकणी वांगडा मराठी, हिंदी आणि बंगाली ह्या भासांनी तांणी बरयला. तातूंत कविता, कथा, निबंध, नवलिका, बाल साहित्य अशा साहित्य प्रकारांचो आस्पाव जाता. तांचो काव्य प्रवास फुलत फुलत गेलो, तो केन्नाच थांबलो ना. आणि ताचो मनसुक्त आस्वाद काव्य रसिकांनी घेतलो. ते खातीर भारतीय साहित्यिकां भितर तांकां मानाचें स्थान आशिल्लें. आयज कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्व ह्या कार्यावळीन हांव साहूल गोरी ह्या कविता झेल्याचेर म्हज्या ताकी प्रमाणच उलोवपाचो यत्न करता. आयज मेरेन कितलेशेच लेखक समीक्षकांनी साऊल गोरीचेर जायतें बरयलां. प्रत्येकान आपल्या नजरेन ह्या कविता झेल्या कडेन पळयला. वाचतना कवितांचो आनंद घेतला, आस्वाद घेतला. रमेश वेळुस्कार हो व्हडलो भारतीय कवी. तांच्या साऊल गोरीचेर कितलोय वेळ उलोवपाक जाता, पूण म्हाका जो वेळ दिला त्या वेळा भितर साऊल गोरी मांडपाचो हांव यत्न करता. साऊल गोरीत आशय भरून व्हांवता. सबंद पुस्तकाचेर उलयतलो जाल्यार दिसभर सुद्दां उलोवपाक जाता. दिल्ल्या वेळेच्या मर्यादे भितरच हांव मांडपाचो यत्न करता. खंयच्याय पुस्तकाचेर अशे तरेन उलोवपाचो हो म्हजो पयलोच यत्न. खरें कितें, बरें कितें तुमी समजून घेयात. 1989 वर्सा अपूर्बाय प्रकाशनान साऊल गोरी उजवाडा हाडली आणि कोंकणी साहित्यांत हो झेलो आयलो आणि कवीच्या गडगंज अशा निरीक्षण शक्तीन साऊल गोरी कोंकणी कवितेक भांगराचो स्पर्श लावन गेलो. साऊल गोरी आयली आणि कोंकणी कवितेचे एक नवे पर्व सुरू जालें. ह्याच कविते झेल्यान एक तेंगशी गाठली आणि कवी रमेश वेळुस्कार हांकां 1990 वर्साचो साहित्य अकादमीचो राष्ट्रीय पुरस्कार तांकां मेळोवन दिलो. साऊल गोरी त्याचे वैशिष्ट्य तो भाषिक सौंदर्यान नटला. कवितेच्या सगळ्याच गुणांनी परिपक्व अशी कवीची रचनात्मक अभिव्यक्ती. सैम लोकसंगीताच्या बाजान तो नटला. कोंकणी कवितेमधली नोंद घेवपासारखी अशी ही कलाकृती. एकूण 132 पानांचो कविता झेलो. तातूंत वट्ट 89 कविता आस्पावल्यात. ह्यो 89 कविता 4 विभागांत वांटून घातल्यात. पयलो विभाग आसा झाड, तातूंत 21 कविता आसात. दुसरो विभाग आसा साऊल गोरी, तातूंत 8 कविता आस्पावल्यात. तिसरो विभाग आसा जोगी, तातूंत 5 कविता आसात. आणि चौथो विभाग आसा हेर कविता, तातूंत 55 कविता आसात. एखादो विशय घेवन तो वेगळ्या वेगळ्या तरेन खेळोवपाची किमया कवी कडेन खूब बरी आशिल्ली. तांच्यो कविता हो उतरांचो खेळ न्ही, तर उतरांतल्यान त्यो आमकां खेळोवपी आसात. तातूंत भावना मेळटात, संवेदना सापडटात, दवी उतरां, भौसाची उतरां, कानाक गोड लागपी उतरां अशी तरेची उतरां हातूंत सापडटात. फाटली 50 वर्सां कवितेच्या क्षेत्रांत मन लावन आपली साधना करीत कोंकणी कवितेक एक तेंगशी मेळोवन दिल्या. हे ध्यान मग्न अवस्थेंतल्यान तांच्या हुंकारांतल्यान फुटिल्ली उतरां, त्या उतरांची जाल्ली कवनां आणि कवनांतल्यान साकारिल्ल्यो कविता कोंकणी भाशेचें भूषण जावन कोंकणी साहित्य गिरेस्त करपाक कवी एक मोलादीक वांटो जावन आसा.
साऊल गोरी एक प्रयोगशील काव्य झालो. तातूंत झाड, साऊल गोरी, जोगी, हेर कविता असे 4 विभाग आसात. तातूंत अल्पाक्षरी नवकविता आसपावल्यात. ह्यो नवकविता चडश्यो ल्हान आसल्यो तरी तातूंत आशय, विषय आणि अभिव्यक्तीची विविधताय स्पष्टपणान दिसून येता. कवी वेळुस्कराच्या आंतरिक तळमळ्यांचो शाब्दीक आविष्कार या कविता संग्रहात चालला दिसता. शब्द, अर्थ, भाव आणि स्पर्श हांचो एक विलक्षण काव्य संगम या झेल्यांतल्या कवितांनी शब्दबद्ध झाला. या कविता झेलाचो रूपकार तशेंच अनुबंध कोंकणी कवितेक तसो नवच. ही कविता फक्त शब्दांनी उलयना तर रस, रूप, गंध, नाद, स्पर्श, रंग आणि भाव अशा विंगड विंगड पावड्याचेर ही आविष्कृत जायत आसा. ते घेऊया. खड्या पंचा निज वज्रावरी या झाडाचे मन झुळझुळटा, त्या सुकण्यांच्यो अजून यादी रक्त फातोडेर झिळमिळटा. साऊल गोरी या कविता झेल्यांत दुसरो विभाग आसा साऊल गोरी. ह्याच नावान अवतरता. हातूंत वट्ट 8 शब्दचित्रांचो आस्पाव कवीन केला. ही कवना कवीच्या मना काळजाचो सोबीत, सुंदर आणि मनमोहक ठाव घेतात. तातूंतल्यान तांचे कवितेचे शब्द अर्थाचे नदरेन गूढ जायत वतना वाचकाच्या काळजांत एक नवे मोड हाडटात. साऊल गोरींतलो सावळ्या आणि गोऱ्या रंगाचो मिलाप कवी काळजाच्या पिशोलान रंगयता आणि आपले कवी कल्पनेचेर प्रयोगशीलतेचो साथ चडयता. साऊल गोरी हो विभाग आणि तातूंतली कविता ताची गवाय आसात. साऊल गोरी. साऊल गाळीत साऊल गोरी, साऊल गोरीच्या दोळ्यांत झालर, झालरीर झर, मोग किनारी. साऊल गोरी. चुरवळ मठ होऊन सोनारी साऊल गोरी, भूल मलप्यांच्यो पाऊल ओळी, चित्त चवळी, थिर 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 काळीज करी. साऊल गोरी. साऊल गोरी या संग्रहात जोगीची मूळ संकल्पना कल्पनेच्या आधारान मांडतना कवी बरयता. माथ्याक बांधलो फेटो मळबाचो, माथ्याक बांधलो फेटो मळबाचो, आंगाक पांगुरली माती, वयतना तो सांगून गेलो बुद्धाकडची नाती. साऊल गोरी या काव्य झेलांत हेर कविता नावाचो एक निमणो विभाग आसपावला. या हेर कवितांनी लोकभाषा, लोकसंस्कृताय, लोकसंगीत आणि लोकभावनांचो एक काव्यात्मक संगम कवीन प्रयोग म्हणून घडोवन हाडला. तातूंत खेळगितां, शिगम्याची गितां, फुगडी गितां, लोकगितां हांचो संदर्भ घेवन मनशाच्या जिविताचेर आणि तातूंतल्या ल्हान व्हड साबार गजालींचेर या कवीन भाष्य करतना रुपकाचो आधार घेतला. माडा वेलो कीर रे तकली गुणायता, माडा वेलो कीर रे तकली गुणायता, धुणू धुणू वाचताले ते दीस गणयता. साऊल गोरी. ही कविता कोंकणी कवितेक नादाचे देणे दिता. कवीक एकदा प्रश्न विचारलो, साऊल गोरी हे नाव तांकां कशें सुचलें. तेन्ना तांणी सांगिल्ली काणी ही अशी. भुरगेपणांत तांच्या शब्दांत हांव शाळेंत वतालो तेन्ना राखणेक सोडिल्ली आमगेर एक गाय आशिल्ली. तिका म्हाका राखचें पडटालें. एक फावट हांव तिका घेवन बाकीच्या राखण्यां बरोबर लागशिल्ल्या गाळींत गेलो. ते गाळीक साऊल गाळ अशें म्हणटाले आनी हांगा म्हाका ही कविता वेगळ्या तरेन जाणवताली. ते गाळीत खूब सावळी पडटाली आनी तिका साऊल गाळ कित्याक म्हणटात हाचो हांव विचार करपाक लागलो. ते भायर दोंगर करतल्यांचे भुरगे हांगा लोकगितां बी म्हणटाले. कांय काळा उपरांत हांव कविता बरोवपाक लागलो तेन्ना म्हाका तें सगळें जाणवपाक लागलें आनी साऊल गाळींतल्यान साऊल गोरी हें नांव सुचलें आनी साऊल गोरीचें एक प्रतीक जालें. रंगयाळ्या साऊल गोरीचे दोळे पळयतकीच ताच्या सर्वंगाचेर कळे उमाळे येतात आनी तिच्या दोळ्यां आड ताचे पेटून इंगळे जातात. ही शिशीर भूल कोमरी कितें करता पळयात, जडोवन घालता पिकोवन रात. रमेश वेळुस्कराच्यो कविता समजुपाक कठीण पूण तितल्योय त्यो सोप्यो बी. त्यो समजुपाक आपल्या जिणेची खरायेन वळख जाय. तशेंच तो आपल्या स्वभावा सयत साहित्यांत प्रकट जाला. व्हड विचारवंत कार्ल मार्क्स हांणी बरोवन दवरला, ज्या समाजांतल्यान लेखक आयला त्या सामाजीक संस्थांचे ते पडबिंब. ताका लागून रमेश वेळुस्कराच्यो विविध आयामी स्वभाव ताच्या सर्जन कृतींतल्यान दिसून येता.
साऊल गाळी सावल गोरीच्या डोळ्यात झालर, झालरी रिजर मोग किनारी साऊल गोरी. साऊल गोरी सदाच गाळीत सर्वही शृंगार माळी, कोण कोणाचे एकटाय हाडून जाळी साऊल गोरी. वेळुस्कार हो मुळात शब्द आणि अर्थ हांचेकडेन सेगीतपणान खेळत रावपी कलंदर कवी. केन्ना आशयाची गरज म्हण वा केन्ना केन्ना मोह म्हण ते नवी उतरांय घडयतात. निसर्ग प्रेम हांकां लागींच्यान आयकुपाची आनी समजून घेवपाची संद मेळ्ळी. तांची वाक्यरचना ल्हान पूण काळजाक भावपी आशिल्ली. म्हजे कुळरीचे वाटे नगे चंदनाचे रूख, म्हजे कुळरीचे वाटे नगे चंदनाचे रूख, म्हजे कुळरीचे वाटे लागे मोगाकही भूक. पहिले हे देखीत कुळरीचे वाटेची तुस्त करतना एके अस्तुरेचे भावविश्व कविस्कार उक्ते करता. एखाद्या व्यासंगी शिल्पकारान एखाद्या अज्रवर अशें कोरीव काम करचें ते भशेन ह्या कवीची दर एक ल्हान व्हड कविता आशय विशयाची सप्तरंगी उधळण करता. आपले काव्य साधनेंतल्यान हो रचनाकार आपल्या भाव तरंगांचो आणि चिंतनशील आणि वैचारिक वलयांचो अक्षरोत्सव सातत्यान अभिव्यक्त करीत रावता. जन्म आणि मरण हे संसारातले सत्य, हे कशेंच न्हयकारून नचो, पूण मदले जिवीत जगतना आपल्या आयुष्याक आविष्कारांनी तोलपी आणि सहज जीण जगपी जीव मेजकेत असतात. तांकां हे मातयेचो आशीर्वाद लागता. आवयची सावळी दिवपी कुळाराची माया लागता. म्हजी माती हेच म्हजें कुळार अशें एक फावट रमेश बाबान म्हणलें आणि ताची कुळाराचे वाटे ही चाल घडली. म्हजे कुळरीचे वाटे, म्हजे कुळरीचे वाटे बाये आंबियांचे मळे, म्हजे कुळरीचे वाटे गाय कोगुळांचे गळे. वडे राती मांडार गाती धपक धपक घुमटा, वडे राती मांडार गाती धपक धपक घुमटा, आणि कलमताच्या डोळ्यात नाच किरा मोरा निमता, आणि कलमताच्या डोळ्यात नाच किरा मोरा निमता. वेळुस्काराच्या काव्यात लोकसंगीताची तरेकवार रूपां भोव अलंकारित शैलींतल्यान उत्कटतायेन अभिव्यक्त जाल्या. सैमीक प्रतिमा आणि थळावी प्रतिका हांचो कलात्मक उपेग तांणी आपल्या साधनेत सेगीतपणान केला. बाकीबाब हांचे उपरांतचे कोंकणीतले ते छंदवादी कवी, कारण तांच्या काव्यांतल्यान सूर, ताल, लय, छंद, संगीत आणि अलंकाराचो भोव कलात्मक उपेग जाल्ले पुरावे मेळटात. ताच्या कवितांक लोकगितांची बाज आशिल्ल्यान सगळें वातावरण नादमय जावन मंत्रमुग्ध जाता. गोंयच्या मातयेंतल्यान तांची कविता येता. गांवांतलो धालो, शिगमो, जागर हाचोय परिणाम ताच्या कवितेचेर जालो. रमेश वेळुस्काराची काव्यांतली भास आणि उतरावळ सामान्य मनशाच्या ओंठार गळपी भास आणि उतरावळ आसा. बरे बरे बरयता अशे तरेची उतरां. कविता ही सामान्य मनशाक आपली दिसची म्हणून कवी रमेश वेळुस्कार ह्या उतरांच्या खेळाचो वापर करता. त्या कविता बरयतना भास, उतरावळ, अर्थ आणि नाद हांचो संगम कोंकणी संस्कृताये कडेन केला. तांचे कवितेविशीं अनेक पद्दतीन विचार करूंक येता. मनीस वाचून खूब कितें शिकला. लोकसंगीतच तांकां नवी निर्मिती करपाक उर्जा दिता. गोंयच्या मातयेच्या कणाक धरून वारो, दर्याची ल्हारां, गांवगिऱ्या दर एक गजालींत तांकां संगीत दिसता. देखूनच तांच्या कविते भितर नादमयता तांच्या लोकसंगीताच्या अभ्यासांतल्यान येता. तांची कविता अशीच मनाच्या खोल गाभाऱ्यांतल्यान वयर सरिल्ली आसा म्हण तांचो थाव आमकां लागनासलो. किण्ण खिणाचो किण्ण दर्या, किट्ट काळखाचो अखंड सुर्या, आता तिच्या घरांत पाय नसलेल्या पावलांची सवसकाय शेकांशेक घर भरून दार ओतपी. अर्थ काढून धडपडचें पडटा, पूण तरी अर्थ काढले बगर सुटका ना. कारण काळखा पलतडचे ते उले आलतडी येवचे आसात. आमचे कान पिळून अर्थ सांगचे आसात. हे अर्थ एकच न्ही, अनेक अनेक जावं येतात. तरी सोपेपणान घेवसारकी ही कविता न्ही. तांच्या गितांत कोंकणी मातयेचो गंध सहजतायेन येता. ह्या गिताची खोलाय आणि गिरेस्तकाय खूब व्हड आसा. आतांच म्हणिल्ली रे मोरा दिगंतरा, पेटई कुप्पा निरंतरा, रंग घेऊन अंतरात गाय मरे सुंदरा. एकेच तरेच्या उतरांतल्यान दोन अर्थ प्रकट जातात.
जायते फावटी इतिहासीक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ लागून एकाच शब्दांचे विंगड विंगड अर्थ घडयल्ले असतात. कवी हे संगीताचे जाणकार. शब्द, स्वर, ताल, लय हे तर त्यांच्या ओठांतल्यान दिसाचे 24 तास अखंड वाहत रावताले. नादमयता हे त्यांच्या कवितेचे लक्षण. हो नाद त्यांनी सैमाकडल्यान घेतला. सैमातल्या दर एका जित्या जिवाकडल्यान कवी इल्ले इल्ले घेत रावता. सैमातले व्हडले पुस्तक वाचता, ते पचयता, तातूंत रम्माण जाता, आपल्या नजरेन जे येता ताका आपलो रमेश टच दिता आणि त्या गजालीक नटोवन थटोवन वाचका मुखार दवरता. कविता केन्ना वैश्वीक जाता तर ते कवितेन पुराय विश्वाचें स्तवन असता, पुराय मनीस कुळयेचें गायन असता आणि सृष्टीचें कवन असता. तातूंत लोकवेदाचो नाद आणि काळाचो साद असता. रमेश वेळुस्कार म्हणल्यार सैमा सकट प्रकट जाल्ले कवितेचे एक वाडे. भोवतणचो सैम ताणें आपले काव्य निर्मितींतल्यान गिरेस्त केला, काय आपले मन बुलवणे निर्मणेंतल्यान ताका किर्तिवंत केलो हे मात सांगप कठीण. घरांतूच संगीत आशिल्ल्यान तांचे कवितेंत गेयता आसली, हेर बरपातूय एक लय आसली. जे आपल्याक दिसता ताचे मुखार आनी कितें आसूं येता ताच्या मुळां कडेन वचपाचो ताचो यत्न आसतालो. तातल्यान आयिल्लें लेखन मनाची पकड घेतालें. मागणें हे कवितेंत कवी म्हणटा, हे सर्व व्यापका मळबा, म्हज्या समेस्त पेल्यांक तूं तुजी उंचाय दी. रमेश वेळुस्कार म्हणल्यार सैम, माती ह्या कवितेक, मागणे कवितेंत कवी सैमातल्यो देखी दिवन मनशान कशें वागचें हे आमकां सांगूंक सोदता. रमेश वेळुस्कार म्हणल्यार सैम, माती, धर्तरी, मोर, झाडां, रूख, मळब, चंद्रीम, कुपां. रमेश वेळुस्कार म्हणल्यार दिव्य अशें एक ब्रह्मांड. ब्रह्मांडातल्या दर एक गजालीक तांणी स्पर्श केला, ताका लागून हे मातयेंतलो कणान कण ताच्या उतरांतल्यान उलयल्ल्याचो भास जाता. कवी ज्या जाग्यार पांय घालता त्या जाग्यार उतरांचे खुळखुळे वाजतात, शब्दांचे खुळखुळे वाजतात. तांच्या नसांक संगीत भरिल्लें. देखूनच जे कविता रुपी शब्द भायर येताले ते संगीताचो बाज घेऊनच येताले. सैमाचे जिवे चित्रण आणि मानवी स्वभाव दाखयला. ते एक सैमाचे रूप सौंदर्य केळोवपी कवी. तांची वर्णनाची शैली खूप प्रभावी. थेंब थेंब दोळ्यांतलो तुझ्या जाला म्हजो वलो, थेंब थेंब दोळ्यांतलो तुझ्या जाला म्हजो वलो, ताण ताण पाणयार म्हाका तारी ताणी केलो. रमेश वेळुस्कारान कोंकणीक दिल्लें योगदान खूब व्हड आसा. कोंकणी कवितेक तांणी भरभरून दिला. कोंकणी कवितेक भारतीय तशेंच वैश्वीक पांवड्यार व्हरून बसयला. कोंकणीत खूबशीं नवी उतरां हाडून भाशा घट्ट करपाचो वावर ताणें केला. रमेश वेळुस्काराच्या कविते बगर कोंकणी काव्याचो विचारच जावंक शकना. रमेश बाब वेळुस्कारान पुराय तन मन कवितेक अर्पीत केलें. कोंकणी कवितेक एक आगळी उंचाय दिव्यत्व दिवन गेले. एखादें मडकें घडयतना कलाकार ताका कसो आकार दिता तसो आपले कलेक आकार दीत हो कलाकार घडत रावलो. आपूण घडटना आपल्या सरभोंवतणच्या वाठाराक घडयत रावलो. तसो रमेश बाब आपल्या कवितेंच्या आदारान भोवतणचो समाज घडयत रावलो. समाज घडयतना आपले सामर्थ्य उतरांनी सांगनासतना काव्यांतल्यान पटयत गेलो. रमेश बाब वेळुस्कार हांणी कवितेचे, साहित्याचे गुण किल्लोवन काडले आनी सपनां शिपून वाडयलें. आयज ताचो रूख जाल्लो आसा आनी हो सपन रूख दर एका कोंकणी मनशाक फुलां, फळां आनी सावळी दीत रावतलो इतलें निश्चित. रमेश वेळुस्कार हांच्या सावल गोरी सारक्या गडगंज अशा कविता झेल्याचेर म्हजे सारक्यान उलोवप म्हळ्यार पाकान आसतना मळबांत उडपाचो यत्न करप. हो म्हजो पयलोच यत्न. म्हाका उलोवपाची ही संद दिल्ले खातीर कोंकणी भाशा मंडळाक मनापासून हांव दिनवास तुमकां सगळ्या रसिकांक मना काळजांत हांव देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रसाद बाब. खूप सुंदर पद्धतीन तुम्ही तुमचे सादरीकरण केले. सावूल गोरी ह्या कविता संग्रहाचेर तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीन उजवाड घालो. आशय विषय हाका धरून भाषा शैली आणि लोकवेद ह्यो अनेक गजाली तुम्ही तुमच्या अभ्यासांतल्यान मांडल्यो. तुमकां परबी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो, आयच्या ह्या कार्यावळीत
आमकां दुसरे मानेस म्हूण लाभल्यात युवा कवयित्री सुप्रियाबाई काणकोणकर. तांणी सरकारी महाविद्यालय केपें हांगच्यान भूगोल विशय घेवन BA पदवी मेळयल्या. तशेंच गोंय विद्यापीठांतल्यान कोंकणी विशयांत मेळयल्या. GVM कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हांगा कोंकणी आनी इतिहास विशय घेवन B.Ed केलां. रस्तो नाट्य, संशोधन निबंध, कविता लेखन सर्तींनी तांणी वांटो घेतला. तशेंच राज्य पांवड्यावेल्या कविता लेखन आनी सादरीकरण सर्तींनी तांकां साबार इनामां फावो जाल्या. सुनापरान्त दिसाळ्यांत तशेंच जाग आनी बिंब सारक्या म्हयन्यांनी तांच्यो कविता प्रकाशीत जाल्या. सद्याक नावेलीच्या रोजरी महाविद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण ते वावर करता. येवकार दिता सुप्रिया. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यात पयलीं म्हाका हिरण्यगर्भ हे रमेश वळवसकरांच्या कविता संग्रहाचेर उलोवपाक संद दिल्ले बद्दल हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे उपकारी आसा. रमेश वळवसकर हांणी कवी म्हणून नामना मेळयतना तांणी फकत कोंकणी साहित्याक आपल्यो कविताच न्हय तर एका वेगळेच कोंकणी कवितेचें विश्व भेटयलां, जाचो थाव लावप ब्रह्मांडांतली कुवाडी सोडोवपा इतलें कठीण अशें तरी म्हाका दिसता. घडी तेवूय एकदां सोंपें जायत, पूण ह्या लेखकाचे साहित्याचो थाव लायतना एकाद्र्याक काव्य पिशें लागले बगर रावचें ना. रमेश वळवसकरांनी आपल्या कल्पना शक्तीच्या मालवजार कोंकणी कवितेक एक वेगळेच आयाम प्रदान केल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. तांच्या एकंदरीत हिरण्यगर्भांतल्या कवितांचेर जर नदर मारली जाल्यार एक गजाल खरपणान जाणवता ती म्हणल्यार ह्यो कविता तांच्यांनी फक्त रचूंक नात तर तातूंतल्या दर उतरांक दर विचारांत ते स्वता मन भरून जगल्यात. आनी म्हणूनच घडये तांच्यो ह्यो कविता वाचतना ते स्वता दोळ्या मुखार उबे रावन ती आपले शैलीन सादर करतात असो भ्रम एकाद्र्या काव्य रसिकाक जाले बगर रावचो ना. हिरण्यगर्भ ह्या कविता संग्रहात दर कवितेत कवीचे विचार वेगवेगळी तासां घेवन सुर्याविशीची उदेंत दिश्टी पडटा. थँक्यू. आणि कविता संग्रहात दर कवितेत कवीचे विचार वेगवेगळे तासां घेऊन सूर्याविशीची उदेंत तसेच या संग्रहातले सगळे कविता स्पीकर ऑफ करा. ऑफ केला. मंडळी तुमचं स्पीकर ऑफ करा. रमेश वळवसकरांच्यो सगळ्योच कविता सैमाच्या आधीन आशिल्ल्या विचारांक तशेंच सैम आनी मनीस जिणेचे एक परस्पर नाते कशें एकरूप जावन रुजला हाचे विशींचे लौकीक आनी अलौकीक विचारांचो गर्भ एक विचार गर्भ कसो तांणी उक्तावपाचो यत्न केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तांची एक देख हांव दिता हांगासर. आगा खगा तूं जंय जंय पावता थंय थंय उदेता. आगा खगा तूं जंय जंय पावता थंय थंय उदेता. अस्त जाता तो मनशाच्या मातयेच्या घरांक. अस्त जाता तो मनशाच्या मातयेच्या धारांक. तुवें हे कुडीक संवतसून ही कूडच मळब जाल्या. कवीन सूर्याची तेजिष्ट आणि प्रखर ऊर्जा आणि ताचे शक्तीचो थाव घेत ह्यो कविता रचल्यात, कारण तो एक केंद्रबिंदू जावन आसा ह्या संग्रहाचो. हिरण्य ह्या संकल्पनेत समाविल्ले एक शाश्वत अशे सैमाचे विश्व कवी सास्पिता आणि त्या प्रवासात
प्रवासात ताका ठाव लागता तो स्वताचोच आणि स्वताच्या अस्तित्वाचो, आणि देखून तो म्हणटा, ही म्हजी काश्टां काय धाय पंचिश्टां, हे म्हजे हांव काय तुझ्या ओंकाराचे गांव, ही म्हजी वळख काय भुल्याळी अलोक नळक. एक अखांत विचार रंगरुपाक हाडपाचे यत्नात स्वताचो सोद घेतिल्ले वरी कवी सुर्याक उद्देशून म्हणटा, तुझ्या बळांचे कुळाचे मूळ मेळटा तेन्ना हांव हांव उरना, म्हज्या महा उजवाडा हांव घडयत वयता. तुझ्या बळांचे कुळांचे मूळ मेळटा तेन्ना हांव हांव उरना, म्हज्या महा उजवाडा हांव घडयत वयता. उदकांतल्या मिठावरी हांव ब्रह्मांडात भेदत वयता. उदकांतल्या मिठावरी हांव ब्रह्मांडाक भेदत वयता, आणि तरीतय उरता आणि तरीकय उरता. या संग्रहातल्यो कविता एक खोल विचार सूर्याचा संदर्भ घेऊन पावला कणकणी ताच्या ज्वलंत शक्तीचो साक्षात्कार जाल्लेवरी कवी त्या पडझडाचे हुंवारात अळंग पेवतना आमकां दिश्टी पडटा. तुका स्मरून हे सूर्य शुभंकरा, तुका स्मरून हे सूर्य शुभंकरा, ह्या सौन दृष्ट अदृष्टाचेर नदर भोंडायता. तुका स्मरून हे सूर्य शुभंकरा, ह्या सौन दृष्ट अदृष्टाचेर नदर भोंडायता. मागीर सगळेच कशे सुंदरत्वाचो पटलो जावन, मागीर सगळेच कशे सुंदरत्वाचो पटलो जावन म्हाका भिडत येता. हांव गिरेस्ताचो गिरेस्त जावं येता. सगळ्या तरांची दुस्मानकाय हांव वगडावन बसता. सगळ्या तरांची दुस्मानकाय हांव वगडावन बसता, आणि म्हाका सू जाता. म्हय मोगाचे लार, म्हय मोगाचे लार म्हाका मोहारून उडयता. सगळ्यात हांवूच भरलेल्याची सुखाळ जीण लसलसून येता, सुखाळ जीण लसलसून येता. सूर्यदेवाचो आशीर्वाद लाभिल्लो कर्ण जो एकमात्र मनीस महाकाव्यातलो सूर्याचो तेज दोळ्यांनी भेटूंक शकतलो, आणि इतले अप्रूप घेऊन आयिल्ल्या लेगीत आपल्या अस्तित्वा खातीर झटचे पडटा. तेच परी या संग्रहातलो कवी ते सूर्याच्या तेजात आपले स्वरूप सोदतना तो म्हणटा, हिरण्यक्षा तुवें म्हाका दोळे दिल्या काय तुवें म्हाका आपणाकूच दिला. हिरण्यक्षा तुवें म्हाका दोळे दिल्या काय तुवें म्हाका आपणाकूच दिला. खिणा खिणाक वियेत वचपी हे हिरण्यक्षा, तू चवर काय अजरावर. हे पळय हिरण्यक्षा, हे मळब, ही नक्षत्रां, हे सैम, हे तुझे चैतन्य म्हाका विणीत वयता. रंध्रा रंध्रांनी म्हाका तंद्रा माळीत वयता. हे हिरण्यक्षा आता कोण कोणाक पळयता. हे हिरण्यक्षा आता कोण कोणाक पळयता. हांव तुका काय तू म्हाका काय आमी आमकांच पळयतात. कवीन सूर्याची ही तेजिष्ट आणि प्रखर ऊर्जा आणि ताचे शक्तीचो ठाव घेतना ह्यो सगळ्यो कविता रचल्यात असो आमकां अदमास जाता. एक अखांत विचार रंगरुपाक हाडपाचे यत्नात स्वताचोच सोद घेतिल्ले वरी कवी सूर्याक उद्देशून म्हणटा, तुझ्या बळांचे कुळांचे मूळ माफ करात, हांव परत फाटी गेले. कविता संग्रहातल्या तांच्या एकंदरीत सगळ्यात कवितांनी आमकां एक गजाल मुखेलपणान दिसून येता, ती म्हणल्यार तांची भास शैली. आणि हेर कविता संग्रहावरवी ह्या संग्रहात म्हणजे हिरण्यगर्भ ह्या संग्रहात लेगीत वेगवेगळ्या काव्य अलंकारांचे आमकां दर्शन घडटना पळोवपाक मेळटा. तशेंच हातूंत कितल्याशाच नीज कोंकणी उतरां बरोबर कांय संस्कृत उतरांचोय उल्लेख जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. देखीक चैतन्य, सुवर्ण, श्रंबरा, शुभंकर, वसुंधरा आदी. जाल्यार कोंकणीची मूळ उतरां चाळूंक गेली जाल्यार आमकां फागूर, आडफागूर, उजाकेण, आयणो, कवडुलां, आयाव, पेणे, मिरास आदी उतरां पळोवपाक मेळटात. उतरां वांगडा खेळपी हो कवीचे लिखणेंत आमकां जायत्या नव्या उतरांचोय संदर्भ मेळटा. तातूंत सौन हे उतर तांच्यांनी संबंध ह्या उतराच्या जाग्यार वापरलेले आमकां दिश्टी पडटा.
भायर रमेश वेळुस्करांच्यो ह्या संग्रहांतल्यो कविता आदल्या कोंकणी भाशेक लागसारपण दाखोवपी आसात. देखीक आता म्हजो उजवाडू तुझ्या ब्रह्मांडाक वेडू आनी तरेकय उरूं ह्या दाय आंगळांनी अशे तरेन देवू, उजवाडू, सर्गू, वाडू, सुवारू, तारू ह्या अशा उकारान सोंपपी उतरांचो वापर केल्लो आसा. कवितेतल्या अलंकारांचेर जर उजवाड घालतले म्हटले जाल्यार ह्या संग्रहात अलंकारांचेच एक पुराय वेगळो विषय घेऊन ताचेर भरमसाट अशें विश्लेषण करूं येता. अलंकारांच्यो हांगासर ह्या कविता संग्रहात अशें पळोवपाक गेल्यार कितलेशेच अलंकारांचो वापर वा तांचो जल्म जाताना पळोवपाक मेळटा. पण कांय तातूंतले फक्त देखी खातीर हांव दोनच अलंकार तुमचे मुखार मुजरत मांडटलें. पयलो म्हटल्यार उत्प्रेक्ष अलंकार. हे एक संस्कृत उतर. कवी आपले कल्पना शक्तीचो जेन्ना वापर करून काव्याची सोबाय वाडयता तेन्ना हो अलंकार जल्म घेता. देखीक कागाचे तेंगशेर कर्णाचे तोरण, कर्ण जावन भोगूंक येता सगळे हांगासरण. जशें हांवें आदीं सांगलां तशें पौराणीक संदर्भ घेवन आयचे वर्तमान युगांतले जिणेंतूय तो विचार कितलो प्रासंगीक आसा हाची प्रचिती कवी करता. काळखाचे तेंगशेर किरणाचे तोरण, कर्ण जावन भोगूंक येता सगळे हांगासरण. खंयची कुंती खंयची खंत, सगळीं सुतां राधा सुतांक. सूर्याच्या तेजाबाचे अजून बळगे मेळना पुताक. कृष्ण लेगीत कान फुकूंक करता सोदूंक खीण सुवर्ण. कर्ण हांगा जाणा आता सुवर्णाक नागा मरण. आता अशे सगळे खीण सगळे कडे जाल्या खोर्ण. सगळ्या सूर्यपुतांक हांगा खीण सुवर्ण मरण. सूर्याचो गर्भ केंद्रित करून बरयिल्ल्या त्या संग्रहात सूर्याक वेगवेगळ्या रूपांनी कवीन स्मरीत केल्लो आसा. देखीक हिरण्याक्ष, चैतन्य रंध्रा, अग्निगर्भा, शक्तेश्वर, सर्वात्मक, अविरत आदी. मातये भशेन आमचे नाते सूर्याकडेन आसा. सूर्याचे अस्तित्व शाश्वत रूप जावन ह्या संवसारांतलो एक मुखेल घटक जावन तो जगत आयला. आनी सैमाच्या ह्या अंतपार नाशिल्ल्या ह्या शक्तीचे विचार करपाक लावपी कविता हिरण्यगर्भ संग्रहात आमकां कवीन दिल्यात. हे थोडक्यान हांव हिरण्यगर्भ ह्या कविता संग्रहाचे उलोवप करून सोंपत्यार हांव फक्त एकच तांची कविता मांडपाक इच्छिता. तुझ्या दोळ्यांची माया माये आयाव. तुझ्या डोळ्यांची माया माये आयाव. म्हजे म्हाकाच मेळना म्हज्या काळजाचें थाव. तुझ्या डोळ्यांची माया माये आयाव. म्हजे म्हाकाच मेळना म्हज्या कळवांचे थाव. तुझ्या हातांनी गे तुवे प्राणी केणयले केण. तुझ्या हातांनी गे तुवे प्राणी केणयले केण. एका खिणाक के जाले जळून सूर्याचेच मेण. ह्या गे केणाचीच जीण तुझे वटयेत विली. ह्या गे केणाचीच जीण तुझ्या वटयेत विली. सूर्यवंशाची ही भेट म्हाका अचळय दिली. तर सूर्याच्या त्या प्रखर शक्तीचो साक्षात्कार जाल्ल्या ह्या लेखकान एक सुंदर रितीन आपल्या कल्पना शक्तीचा वापर करून ह्या कविता संग्रहातली दर एक कविता आपल्या उतरांनी सजयल्या आणि ती आमच्या मुखार एक सोबीत भेट कशी अजरावर उरपा सारख्यो दवरल्यात. आणि इतलेंच सांगून हांव म्हजें हें उलोवप सोंपयतां. सगळ्यांनी पाशेंच धरून म्हजें आयकलें हाच्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय सुप्रिया. हिरण्यगर्भ ह्या कविता संग्रहाचेर तुम्ही सुंदर पद्धतीन तुमचें सादरीकरण केलें आनी कवितेची आवड तशेंच ह्या कवितेंचे वेगळे हे तुम्ही तुमच्या उलोवपान मांडलें म्हणून तुमकां देव बरें करूं. कार्यावळ फुडें व्हरतना एकूच सुचोवणी करता. सत्रांत वांटेकार जाल्ले मानेस्त सोडून आस्वादकांनी आपले मायक आणि व्हिडिओ चेक करचे आणि जर ते चालू आसात जाल्यार ते बंद करचे. सगळ्यांक देव बरें करूं.
फुडले सुवातेर हांव आमंत्रीत करता आमचे तिसरे मानेस्त युवा कवयित्री आनी लेखिका बाय समीक्षा पै धुंगट. तांणी रोजरी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय नावेली हांगच्यान कोंकणी आनी इंग्लीश विशय घेवन BA ची पदवी मेळयल्या. तशेंच कोंकणी विशय घेवन गोंय विद्यापीठांतल्यान तांणी MA ची पदवी मेळयल्या. सद्याक GVM कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हांगा कोंकणी आनी हिंदी विशय घेवन ते B.Ed करता. निबंध, कविता, कथा, प्रवास वर्णन अशे अनेक साहित्य प्रकार वाचपाक ताका आवड आसा. अखिल गोंय कविता वाचन सर्तींनी वांटेकार जावन ताका साबार इनामां मेळ्ळ्या. तशेंच स्ट्रीट प्ले, मायम, वन एक्ट प्ले, मोनोलॉग सारख्या सर्तींनी राज्य पांवड्यार वांटेकार जावन तांणी इनामां जोडल्यात. येवकार समीक्षाबाई. देव बरें करूं रजत बाब. म्हजो आवाज आयकुपा येता न्ही? हय हय, हॅलो. क्लियर येता. हय. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजित सर्गेस्त रमेश वेळुस्कार हांच्या कवितांचेर चर्चा ह्या सत्रांत हाजीर आशिल्ल्या दर एका मानेस्ताक म्हजो नमळायेचो नमस्कार. बालमनाक आपल्या बाल कवितेंतल्यान स्पर्श करपी सर्गेस्त रमेश वेळुस्कर ह्या विशयाचेर हांव आज म्हजे विचार मांडटलें. चड वेळ घेना, सरळ मुद्द्याक हात घालता. इश्तानो, कोंकणीच्या विश्वांत बाल साहित्याची परंपरा तशी नवीन न्हय. जशी कथा, कविता, लोकवेद आदी साहित्य प्रकाराची सुरवात मौखिक स्वरूपांतल्यान जाली, तेच परीन बाल साहित्य मौखिक स्वरूपांतल्यान जल्माक आयलें. बडबड गितां, आल्लयो ही खरें म्हळ्यार बाल साहित्याची बुन्याद. ल्हान भुरग्यांक पाळण्यांत घालतना, बरयतना, न्हिदयतना आज्या आजीन सांगिल्ल्यो काणयो एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे मेरेन पावल्यो. हे बालमन जाणट्यांनी जरी उक्ते केल्ले आसत तरी ते बालमनाक धरून आशिल्ले. काळांतरान ताचे स्वरूप बदलले. लिखीत स्वरूपान बाल साहित्याची सुरवात करपी शणै गोंयबाबान भुरग्यालो इश्ट ह्या पुस्तिकेंतल्यान हो प्रवाह सुरू केलो. त्या उपरांत जायत्या बरोवप्यांनी आपआपले परीन बालमनाक स्पर्श करपाचो यत्न केलो. तांणी कथिका, कविता, गितां, नाटकुली आदी प्रकाराचो आदार घेवन बाल साहित्याक पोसवण दिली. हातूंत मुखेलपणान सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय, तुकाराम शेट, अभयकुमार वेलिंगकर, नागेश वाडये आदींचो आस्पाव जाता. बाल साहित्याची निर्मणी करप तशें सोपें न्हय. जो मेरेन साहित्यकार बाल मनाक समजना तो मेरेन बाल साहित्याक न्याय दिवंक शकना. पूण कांय साहित्यकारांच्या बाबतींत मात हे दुबावाविरयत घडटा. तातूंतले एक म्हळ्यार सर्गेस्त रमेश वेळुस्कर. तांणी फकत बाल मानसशास्त्र आत्मसात करूना जाल्यार भुरग्यांच्या विकासाचे पावंडे, तांच्या ग्रहण शक्तीची कक्षा बारीकसाणेन नियाळून बाल साहित्य रचले. बाल साहित्य म्हळ्यारूच न्हय तर एकंदरीत कोंकणी विश्वांत तांणी भरीव योगदान दिलां. कोंकणी कवितेक तांणी मोरपाखां, माती, साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडपी सावूल गोरी आदी कविता झेले दिले. ते भायर कादंबरी, अणकार, निबंधाच्या मळारूय आपले योगदान दिले. मात तांचे बाल कवितेक कोंकणी बाल साहित्य विश्वांत एक खेरीत आनी खाशेली अशी सुवात आसा. बूक बूक बिशू, चान्नी मामा, फुलपाखुले, चुचू, गुरु गुरु वारो हे बाल कविता झेले तांणी बाल मनाक ओपले. भुरग्यांचे मन समजुपाची कळाशी तांच्या बालगीत काव्यांतल्यान दिसून येता. भुरग्यांच्या लवपीक मनाचो वेध घेवपी बाल कविता तांकां सहजपणान येताल्यो. तांची खंयची बाल कविता ही नितळ व्हांवपी झर्या भशेन. कविता वाचतना खंयच आडखळ येना वा एखाद्रे उतर बळजबरेन चिंतून थंय घातला म्हणपाचो भास जायना. एकाच नेमान ती भावता. जेन्ना ते म्हणटात, ल्हारार ल्हार फेण फुलार दर्या देगेर वारो खार,
वाऱ्या तुझी पाखां दर्याक लावक नाका, मळबा मेगा वसाडीची भिरांत दिसता म्हाका. तेन्ना बालमनाक ते एक वेगळ्याच अद्भुत जगांत घेऊन वतात. कवितेच्या सुरवाते सावन शेवटा मेरेन बालमनाक मग्न करता ती म्हळ्यार तांची सादी सोपी आणि ल्हान ल्हान सरळ व्हांवपी वाक्यां. मुखेल म्हळ्यार तांच्यो चडश्यो बालगितां ही गेय स्वरुपान आसात. तांच्या रचना प्रक्रियेंतलो मुधेर थीक बसोवपी हो प्रयोग फक्त बालमनाकूच भावनात जाल्यार तांच्या तोंडार बसतात. तांची वाक्य रचना इतली मोवाळ आनी नाजूक आसतात की बालविश्वांत ते सहजतायेन रमतात आणि बालमनाक भावतात. ते जेन्ना म्हणटात, येतली आता सुटी रे बाबा, येतली आता सुटी, आसच्यो ना रे अभ्यासाच्यो मातूय कटकटी, कितले मोर कितली सवणी तरेक तरा गायती गाणी, तांच्या गितांत जुळून येता अप्रुपाची रानराणी. तेन्ना एके तरेची गोडी ते बालमनाक लायतात. तांची चडशी बाल कविता गीत स्वरुपांत आसात म्हळ्यार अतिताय जावची ना. मुखेल म्हळ्यार तांच्या घरांत संगीताचो वारसो आशिल्ल्यान तांचे कवितेंत नाद, लय, तालांची जुगलबंदी दिसता आणि ती प्रभावीपणान बालमनाक व्यंग मारता. हातूंत बॉल म्हजो बॉल, पावसा, कितले कितले पाणी, शेनवार येता तेन्ना, चान्नी मामा खंय वयता, घाट वाजली, शाळा सुटली आदींचो आस्पाव जाता. बालमनाचे मन रिजवण करपी ह्या सोबीत प्रयोगा वांगडा बालमनाचेर संस्कार करपी खंयच्योय गजाली तांच्या नदरेंतल्यान सुटूंक नात. सैमाची राखण, राष्ट्रप्रेम सारख्या गजालींची बिया ते नकळत बालमनांत रुजयतात. ना दिवचो ना, हो देश म्हजो हिंदुस्तान अशा साबार कवितेंतल्यान ते बालमनाक राष्ट्राची ओढ लायतात. ना दिवचो ना, केन्नाच कोणाक दिवचो ना, हो देश म्हजो केन्नाच कोणाक दिवचो ना. ना विकचो ना, केन्नाच कोणाक विकचो ना, तिरंगी बावटो केन्नाच कोणाक विकचो ना. अशें म्हणत ते राष्ट्रप्रेम सारकेले बालमनाक जड पडपी विशय सहजपणान सोपो करून आपल्या राष्ट्राविशीं मूळ धर पाळपाक प्रेरीत करतात. तशेंच हेर साबार कवितेंतल्यान राष्ट्र अभिमान जागोवन तेच दिकेन तांची मनस्थिती घडयतात. वेळुसकरांच्या कवितेचे आनीक एक खाशेलपण म्हळ्यार तातूंत परजळपी सैम. सैमा विशीं उलयतना ते म्हणटात, ल्हानपणा सावन हांव निसर्गाच्या सान्निध्यांत रमतालो. ल्हान व्हड आनी भरमसाट आकाराची झाडां, तांचेर भोंवपी चान्न्यो, उदकांत हालपी झाडांच्यो सावळ्यो, ताची प्रतिबिंबां, झाडांची पांचव्या कोराची विविधताय ह्या सगळ्यांनी म्हजें काळीज आनंदान भरता आनी हांव सरभोंवतणच्या जगाचें भान विसरता. वेळुसकराची ही सैम पिशी वृत्ती तांच्या बाल कवितेंतल्यान स्पश्टपणान दिसून येता. झाडां झोपां दर्या वजऱ्याची तोखणाय करतना बरोवपी म्हणटात, खळखळ खळखळ उडयो मारीत वज्र खंयसर धांवता, खळखळ खळखळ उडयो मारीत वज्र खंयसर धांवता, दोंगरा तेमकां तोखेत सकयल कित्याक धांवता, धांवतना तो ताचो नेट तडीचेर गाजता, तडीर उदेल्ल्यो वाली झोपां ल्हवूच उदकांत भिजता. इतलेंच न्हय तर भुरग्यांचे सामान्य ज्ञान वाडीक लागचे म्हणून जनावरां, जीव जंतू, सवणी हांच्या आदारान कवी ह्यो बाल कविता रचता. हिंगा थिंगा कित्याक मोरा सांग रे असो घुस्पता, हिंगा थिंगा कित्याक मोरा सांग रे असो घुस्पता, येता जाल्यार सांग रे तुका आंगण नाचूंक दिता. तशेंच सांज जाली सांज हे कवितेंत ते म्हणटात,
सांज जाली सांज पयस हामेता कुतू मोठ्यान भुकू नाका बाबू झेमेता झिमी झिमी येता झेम बाबुल्याक सपनाची घरा बांदूंक सांगल्या काजुल्याक भुरग्यांचे मन भुलोवपाक सैमांतल्या तरेकवार घटकांक लागीं करून वा तांचे मानवीकरण करून मनीस आनी सैम हांचे नातें बरोवप्यान वाडीक लायिल्लें आसा. तांच्या बऱ्याच कवितेंतल्यान जनावरां, झाडां झोपां, सवणी उलयतात पूण तातूंत कांयच गैर दिसना. उरफाटें बालमनाक तें रुचता, पचता आनी तांकां ताची ओड लागता. बाल साहित्य रचतना वेळुस्कर ल्हाना वांगडा ल्हान जातात आनी तांच्याच उतरांनी तांचे कडेन उलयतात. भुरग्यांची तांक, भास, भावना मतीन दवरूनच आशय आनी अभिव्यक्तीचे स्वरूप ते थारायतात. बाल साहित्य भुरग्यांक चड लागींचे दिसचे म्हणून ते कुतू, काको, हामा, भिलू, भिशू, काऊ अशा जिवांचेर भोव सुंदर कवनां ते रचतात. जेन्ना ते म्हणटात कावळ्या कावळ्या कर काव काव, काव काव म्हटल्यार खावंक दिता खाव, बिल बिल माजरा कर म्याव म्याव, हुंदराचे पील तुका दिता गो खाव, भिशू रे भिशू कर भूक भूक, भूक भूक केल्यार दिता तुका हाडू. हांगा बालमनाचे फक्त मन रिजवण जायना जाल्यार तांच्या तल्लक उमळशिकेचे बुद्धीचे समाधान जाता आनी जाची बाल साहित्य निर्मितीन खूब महत्व आसता. तशेंच घुशू करुया आमी घुशू करुया, दर्यार वचून आमी घुशू करुया, दर्याची लारा करी घश घश घश, घुशू घुशू करतना मदी शुशू जाता शुशू. बाल विश्वाची ही भास वापरून ल्हान ल्हान वाक्यां बाल विश्वाची ही भास वापरून ल्हान ल्हान वाक्यांतल्यान ते आपली बाल कवनां रचतात. तांच्या कवितेंत नाद, लय आनी ताल हांचेर ते चड भर दितात. असल्या व्याख्यांतल्या तालाक आनी सोंपे भाशेक लागून ती भुरग्यांक खूब भावतात. सुबोध आनी नानबधूर भाशैली हे सारकेले खाशेले गुण ते यशस्वीपणान बाल साहित्यांत केळयतात. जायते फावटी भुरग्यांक भाशेची वळख आसना आनी आसल्यारूय उतरांची संवकळ आसना. उतरांचो अर्थ समजुपाक तांकां कठीण लागता. पूण वेळुस्कराची बाल कविता वाचतना असली परिस्थिती किंचितच येता, कारण तांची चडशी बाल कविता वाचतना कवितेंतल्यान प्रत्यक्ष चित्र उबें रावता. बरपाक्षरी संवसारांत अजून भितर सरूंक नाशिल्ल्या भुरग्यांक ती समजतात. नादभय आनी चित्रमकतायेक लागूनच ती असल्या भुरग्यांच्या काळजाचेर शेक गाजोवंक लागतात आनी ताका लागून भुरग्यांक आशय वळखुपाक वेळ लागना. बाल पिरायेच्या बुद्धीक पचचे आनी ताका वाचनाची ओड लागची हे मतीन दवरूनच वेळुस्कर बाल कवितांची निर्मिती करता. बाल साहित्य रचना खंयच भुरग्यांच्या मनाचेर नकारात्मक प्रभाव करपी गजालींची सया पासून ताणें हाडूंक दिवंक ना. खंयच भूतकाळाचे वजें ना, भविश्य काळाची चिंता ना. ताका लागूनच भुरग्याक लेगीत वर्तमान काळाचो आनंद मुक्तपणान घेवंक शकता. बाल साहित्य रचना सगळ्याक म्हत्वाचो आसता तें म्हळ्यार मनोरंजन. भुरग्यांचें विश्व फुलोवपा खातीर वेळुस्करान बॉल, बॅट, बावली, बोमाडो असले तरेचे भुरग्यांच्या विश्वांतलो वस्तूंचो उपेग करून आपल्या बाल कवितांनी रंग भरपाचो यत्न केला. अशे तरेन कोंकणी बाल साहित्याच्या मळार निश्ठेन आनी जाणविकायेन सेवा केल्ली दिश्टी पडटा. पूण नव्या पिळगे वांगडा उप्रासतात नवे प्रश्न, नवी आव्हानां. पयलींच्या काळावयले भुरग्यां साहित्य हे चडशे पारंपारीक स्वरुपाचे आसताले, बोध दिवपी आसताले. पूण आतां तातूंतल्यान भायर सरून रंगीत चित्रां खातीर पुस्तकां ओडलायणे जाता आनी भुरग्यांक लागीं करता. त्या अनुशंगान नवी जापसालदारकी निर्माण जाता.
ताका लागून बाल मनाक नवे कितें तरी दिवपाची वृत्ती निर्माण जावंक जाय, तांच्या कल्पना शक्तींत वाड आनी विचारांत खोलाय हाडपी नव्यो गजाली तांच्या सामकार उपलब्ध आसूंक जाय. आयच्या ह्या डिजिटल युगांत लेगीत बाल साहित्याक पयलींच्या इतलीच महत्व आसा. फरक इतलोच की आयज भुरग्यां मेरेन पावपी साहित्य हे फक्त पुस्तकां पुरतेच मर्यादित उरूंक ना. ताची साधनां बदलल्यात. आयज सीडी, व्हिडिओ, वेबसायटी आदी तंत्रज्ञानाच्या आदारान भुरग्यांक बाल साहित्याचे दर्शन घडटा. साधन जरी बदलले तरी ताची मोख तीच आसा. बाल मनाचेर संस्कार घडोवप, तांचे मन रिजवण करप. बाल साहित्याची ही अखंडित परंपरा अशीच चलत रावतली आनी बाल मनाचे मन रिजवण आनी गिन्यानात भर घालीत रावतली ही आस्त बाळगिता. हीच निर्बळ भावना आनी विश्वास दवरून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. म्हाका ह्या सत्रांत म्हजे विचार मांडपा खातीर संद दिल्ले खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचे उपकारी आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. खूप सुंदर रीतीन समीक्षा बाई तुवें सादरीकरण केला. तशेंच आमकांय आमच्या बाल विश्वांत व्हरून तुवें हाडला आणि रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या बाल मनाच्या थाव तुवें सुंदर रितीन घेतला. देव बरें करूं समीक्षा बाई तुका खूब खूब. तर आयच्या ह्या कवी सर्गेस्त रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या कवितांचेर चर्चा या विशयाचेर आमकां मुखेल उलोवपी म्हण लाभल्यात. ते म्हणटात की वी आर फॅमिली आणि फॅमिली जाल्यार म्हाका तांची वळख करून दिवपाची गरज तशी भासना, पण तरी ह्या कार्यावळीचो फॉर्मॅट जाल्ल्यान म्हाका तांची वळख करून दिवंकशी दिसता. ते एक संगीतकार, गीतकार, एकांकीकार, तशेंच शब्दकोशकार, कवी, निवेदक आणि PhD डॉक्टरेट. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांनी वांटेकार घेवन तांणी युवा चैतन्य पुरस्कार तांकां पुरस्कार लाभल्यात. तशेंच कविराय रमेश भगवंत वेळुस्कार पुरस्कार, दलित सेवा पुरस्कार अशे 8 तासाचे व्यक्ती आमचे मल्लिकार्जुन महाविद्यालयाचे कोंकणी विभाग मुखेली सर प्रणवानंद च्यारी तुमकां हांव उतरांच्या फुलांनी येवकारतां आनी फुडलीं सुत्रां सरा लागीं सोंपयता. नमस्कार. कवी रमेश वेळुस्कार हांच्या कवितांचेर सुंदर अशी विवेचना जाली आणि बरेचशे मुद्दे ताणें उस्तून काडल्यात. हांव उलोवपी, मुखेल उलोवपी अशें जरी म्हटलें तरी हांव उलोवपी, कारण हांव मानता म्हज्या वयान व्हडले आनी साहित्याच्या अनुभवान व्हडले कोंकणीतले ज्येष्ठ कवी, आदरणीय साहित्यीक हे व्हडले. तांच्यांनी घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां, तांणी घालून दिल्ले धडे आनी पाठ हांच्याच वाटेचेर आमी आज चलतात. ह्या उलोवपान कांय मुद्दे हांव मांडटलो. मुखेल उलोवप अशें म्हणजे समग्र रमेश वेळुस्कार तातूंत कवर जावचो अशी म्हजी अपेक्षा ना आनी तशें शक्य नासता तें. रमेश वेळुस्कार हे 5 पंचेष्टांचे गणित मांडपी. आपले कवितेंतल्यान ताणें म्हटलां ते 5 पंचेष्टांचे गणित मांडपी. ही म्हजी काश्टा काय 5 पंचेष्टा, हे म्हजे हांव काय तुज्या ओंकाराचे गांव, ही म्हजी वळख काय भुलयाळी अळक नळक. तो आपल्याची वळख दितना 5 पंचेष्टांचे गणित मांडटा. ऋषी मुनींनी वेदांची रचना प्रकृतीच्या स्फूर्तींतल्यान घेतली. प्रकृतीच्या चैतन्य कणांतल्यान वेद जल्मले आणि त्या वेदांतल्यान आमी आज सार घेता आणि जगता. कवी रमेश वेळुस्कार हे आमचे कोंकणीतले वेळुस्कार वेद रचपी अशें म्हजें मत. कारण 5 पंचेष्टांची पंचमहाभूतांची सेवा
ताणें आपल्या साहित्यांतल्यान केल्या. आमकां हें दिसता, ताजेर आमी उलोवयाच. रमेश वेळुस्कार ह्या कवी विशीं उलयतना, तांच्या साहित्याचेर उलयतना आशयाच्या आंगान, काव्य प्रकृतीच्या आंगान, काव्य आकृतीबंधांच्या आंगान, अर्थानुभवांच्या आंगान, भावानुभवांच्या आंगान वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आमच्यान उलोवपाक अवकाश आसा. पूण कवी रमेश वेळुस्कारांची एक खुबी आणि खाशेलपण आमी आज मेरेन जे पळयलें आनी जे आमकां दिसलें तें म्हणल्यार शब्दांतले संगीत ते सोदत गेले, उतरांतले संगीत ते सोदत गेले. संगीत रागदारी, संगीत प्रकृतीतले, निसर्गातले आसाच, पूण भाशेंतल्या उतरा कणकणी जे स्वर मेळ्ळे, नाद मेळ्ळे, लय तत्वां मेळ्ळी, ताल मेळ्ळे, नाद माधुर्य मेळ्ळे, हे ते सोदीत गेले. देखून कोंकणीच्या ह्या आंगणान आमकां आमची भास संगीता कडेन कशी लागीं आसा आनी प्रत्येक भाशेक आपले अशें संगीत आनी खाशेलपण लय तत्व आसा, हाची एक देख घेवया. आमची देख हांव त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना, मंद मंद वाजता आयली तुजी गो पांयजणां, ही बाकी बाबांची कविता. ही कोंकणीन जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमकां कोंकणीचे नाद तातूंत आमकां दिसता, ताल दिसता. हीच कवीत जेन्ना आमी आ दिन अलद मरद हत्तीर मू संजे ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ गल्लेनी सुक्तितो नीन काल गिज्जे, हे कन्नडातले त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना हाचो हो अणकार. कशें दिसता भास, कोंकणी भाशेंतले नाद आनी संगीत. आनी तीच कविता आमी जेन्ना मलयाळमान आयकता, आ दिनम वडमरा चोटील मूवंदी कन्नत्ती दुम नेरमा मंद मंदम किलुंगियत्ते निनदे पाद सरंगळा. आता ही शब्दांतले संगीत, कवितेतले संगीत आमकां हांगा दिसता. रमेश वेळुस्कार हो संगीत आविष्काराचो राजा. कवितेंतल्यान ताणें संगीत आविष्कार जे मांडले, त्या संगीत आविष्कारांतल्यान आमकां रमेश वेळुस्कार आगळो, वेगळो आनी चैतन्यमय सदांच दिसलो. कवितेंतल्यान कवितेंतली शब्दकळा हो जसो अणभवांचो वेगळो जो असो भाग आसता, तसो तो अणभव उक्तावपी कवीच्या स्वभावाचोय भाग आसता. मनशाच्या आवाजाची जात तशी ताच्या स्वभावाची निशाणी असता, तशी कवीची शब्दकळाय ताच्या मनपिंडाची कळा असता. पण बाह्य श्रुतीक रिजोवपी कवितेची गेयता उपेक्षित जावं नये. अंतश्रुतीक जाणवपी तिच्या आंतरिक गेयतेचो प्रवाह तिचे शब्दकळेंतल्यान उक्तो जाता. भावामधल्या गतीकडे इमान राखून प्रवाहित दवरले बगर तो व्यर्थ जाता. ही म्हजी उतरां न्हय, ही कवी मंगेश पाडगांवकरांची उतरां. पण ही मंगेश पाडगांवकरांची उतरां कवी बाकीबाब बोरकारांकूय लागता, कवी माधव बोरकारांकूय लागता, कवी रमेश वेळुस्कारांकूय लागता. आणि रमेश वेळुस्कारांचे हे आगळेपण, जाणें आपले भाशेंतले संगीत पयलें सोदलें आनी काव्य अनुभूती आणि काव्य अभिव्यक्ती मांडटनाच ह्या सूर आणि ताल आणि नादा सकट ती प्रगट झाली. तितलीच ती विराट झाली, तितलीच ती चैतन्यमयी झाली, सुरांच्यान प्रवाहित झाली. रमेश बाप काव्यांत लय, ताल, सूर हांचो अळंग झरो देंवोवपी कवी. लय तत्व तर तांचे कवितेन प्रकृतीचें आंग जाला, ते प्राकृतीक आंग जाला ताचें. वैता हें उतर कितलें लयबद्ध, हे वैता उतर कितले खेपेक ताणें वापरला. आणि वेगळ्या वेगळ्या कवितांनी वेगवेगळो आशय असून सुद्धा, वेगवेगळी प्रकृती असून सुद्धा वैता या उतराचो वापर करून कवी रमेश वेळुस्कारान भाशेंतलें संगीत दाखोवपाचो प्रयत्न केला आणि काव्य आशयाक पूरक अशें ठिकूय पेरला. हें उतर तांचें खूब म्होवें. वेळुस्कारांची कविता ही आनंद यात्री कविता, ती एक आनंद यात्रा. कविता जाका समजली, जाणें भावली आणि त्या तंद्रेन जो घुसलो तो भायर सरपाक खूब बेगीन कठीण जाता. तितलो वेळ थंयच बिरबिरत रावता. कविता रमेश वेळुस्कारांची
ही एक धुंदी, अस्सलता, नवेपण, जिवेपण हो तांच्या कवितांचो स्वभाव. छंदोमयतेची नवी वाट बाकीबाबा मुखार आमकां दाखयली, तीच विकसित करून आणि एक पावल मुखार घालून गेल्ली रमेश वेळुस्करांची कविता. नाटकांचे बाबतीन आमी म्हणटा नाटक हो पंचम वेद आणि तो दृक, श्राव्य, काव्य. श्राव्य, दृक आणि काव्य म्हणजेच नाटक अशें नाटकाचे व्याख्ये बाबतीन म्हणटात. पूण रमेश वेळुस्करांच्या कवितेच्या बाबतीन आमकां हे पूर्णपणे आमकां पडटा आणि 100% पोक्तपणान तें उतर थंय बसता. रमेश वेळुस्करांचे काव्य दृक, श्राव्य, काव्य. कारण तातूंत दृश्य आसा, चित्रमयता आसा, सृष्टीच्या कितले तरी चित्रांचे आविष्कार तातूंत दिश्टी पडटा, ऋतूंची परिवर्तनां दिसूं पडटा. दीस जावं, सकाळ जावं, रात जावं, अमास जावं, पुनव जावं, सौंदर्याचो अनोखो आविष्कार चित्रमयतेच्या रुपान तो दिश्टी पडटाच. त्या भायर तो संगीत माध्यमांतल्यान आयकूंक येता, घुमूंक लागता काना, म्हणून ती श्राव्य जाता. आणि देखून ह्या दोन्ही घटकांतल्यान आशय घनतेच्या गर्भखोल मुळात वचून रिकता तेन्ना ते खरें काव्य जाता. देखून रमेश वेळुस्कार हो कितलो गिरेस्त कवी हे आमकां हांगा दिसता. काव्याभिव्यक्तीच्या हांगा वेगळे वेगळे विशय, अनुभूतींचे वेगवेगळे विशय आणि एकूच विशय साखळ माळेंतल्यान मांडपी हो कवी कितलो चिंतन करता, कितले काव्य मंथन करता. एखाद्या गायकाक आपलो आवाज कमोवपाक रियाज करचो पडटा, तसो रमेश वेळुस्करान कितलो रियाज केला आसतलो आणि रात दीस तो रियाज ते कशे जगले आसतले ही तांची कविता वाचल्या उपरांत आमकां समजता. देखूनच ते आशयांची, विशयांची, भावानुभुतींची वेगळी वेगळी अभिव्यक्ती पोसो भरून भरून आमकां दिसता. लय तत्व सौम्य असता, तशें तें केन्ना केन्ना आघातात्मकूय असता. हेंय बीन आमकां दोन्ही रुपां तांच्या कवितांनी सदांच दिसल्या. उतरांचो वापर ते करिनात. काव्याचे चिंतन विशयूच ती उतरां तांचे मेरेन हाडून सोडटा. तांचोच अनुभव आसा. 4:30 उठून ते बशिल्ले साऊल गोरीच्या संदर्भान बरोवपाक आणि एक उतर कितले वेळ सुचत नशिल्लें आणि अचानक लायट गेली, परत लायट आयली, परत लायट गेली, परत लायट आयली आणि तातूंतल्यान त्या अनुभवांतल्यान तांकां एक उतर सुचलें, लिपदीप, साऊल गोरीचे लिपदीप उतर. आणि तातूंतल्यान रमेश वेळुस्कर स्वताच म्हणटा, हातूंतल्यान घडत गेल्ली साऊल गोरीन म्हाका शब्दांचे भांडार उक्ते करून दिले. हो केन्ना घडटा असो कवी, तेन्ना चिंतन, मंथन, रियाज आणि तनरज्योती स्वता भितर पेटोवपी कवीच हे अशें करूंक शकता. सुंदर सोबीत आंगण ताणें ह्या विशयांचे आमकां दिलें. जे आंगण मेळ्ळें तांकां म्हणटकच उतरांची रांगोळी अळंग पडत वता, ती नक्षीदार जाता, ती देखणी जाता, मनभुलायणी जाता. लिखित शब्द उच्चारताना स्वर, ताल, नादांची पाखां घेवन ती छंदोमयतेच्या काना मनाक घुमूंक लागता. कोंकणी काव्य शक्तीचे हे आगळेपण दाखोवपी असो हो रमेश वेळुस्कार. कवी रमेश वेळुस्करांच्या कवितांचेर वेगवेगळ्या हांगांतल्यान, वेगवेगळ्या तासांतल्यान आमी उलोवंक शकता आणि वेगवेगळी तासां वेगवेगळ्या समीक्षकांनी गुप्ती करून वेगवेगळ्या लिखाणांनी आमकां दवरिल्ली आसा. कवी वेळुस्करांच्या कवितांचेर ही जी सत्रां जाली, आता 3 वेगवेगळी सत्रां जाली, ती तांच्या वेगवेगळ्या पुस्तकांच्या आदारांचेर जाली. आता तो पुस्तकांच्या आदारान ताणें नादमयता, आशय, काव्य प्रकार हाचेर बीन स्पर्श केला. पूण त्याय परस काव्याची प्रकृती, काव्याचे स्वभाव, खाशेलपण, अस्सलपण, वेगळेपण, समकालीन
सौंदर्यवादी काव्याचे तुलनेन भारतीय पावण्यार वेळुस्कर कितें हे वेगवेगळ्या तासांनी काव्याच्या अलंकारिकतेच्या आंगान, काव्याच्या संगीत तत्वाच्या आंगान, काव्याच्या दृश्यमयतेच्या आंगान, काव्याच्या आशय घनतेच्या आंगान आणि विराट विस्तीर्ण ब्रह्मांडाक वेंग मारपी तांची काव्यविश्व त्या आंगान आमकां वेगळी तासां दिश्टी पडटा. आणि हो रमेश वेळुस्कार कितलो व्यापक, कितलो विस्तीर्ण, कितलो मळबाचे उंचायेचो आणि कितलो गर्भखोल चिंतनाचो कवी हे आमकां हांगा दिश्टी पडटा. रमेश वेळुस्कार हांच्या संदर्भान समीक्षक एच.डी. तेंडुलकर, माधव बोरकार, नागेश कर्मदी, डॉक्टर राजय पवार, डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार आणि खूप सोबीत रितीन जागान बरे तरेन कांय विवेचना केल्ली आसा. अलंकाराचेर आदारून, ताच्या नादमयतेचेर, संगीत तत्वाचेर आदारून. आणि रमेश वेळुस्कार म्हणजे कितें, व्यक्ती म्हणजे कितें आणि कवी म्हणजे कितें हांचो दिश्टावो त्या लिखाणांनी आमकां जाता. आमी तो जरूर वाचया. हिंदी, मराठी, गुजराती, बेंगॉली अशा भाषांतल्यान साहित्यिकांक ते मेळटाले, साहित्यिकां कडेन उलयताले आणि आपली कविता तांचे मेरेन पावयताले. तेन्ना कोंकणीचे प्रतिनिधित्व जेन्ना जाताले तेन्ना रमेश वेळुस्कार आमकां आमची कविता थंय दितालेच, पूण आमचे खातीर थंयच्या भारतीय पावंड्या वयले वेगवेगळे सुंदर आनी सोबीत कितें आसा तेंय बी घेवन येताले. देखूनच बंगाली, हिंदी, गुजराती, आसामी सुद्दां केन्ना केन्ना ते विचार करताले. आसामी सुद्दां कवितेचो विचार करताले. म्हाका प्रश्न पडटालो ह्या खास करून बेंगॉली कवितेचेर ते उलयताले, गुजराती कवितेचेर उलयताले. तातून काव्य सुलभ जालीत प्लस ही संगीत सुलभ कविता तांकां आवडटाली तें बीन आमकां दिसतालें. सीमार माझे आसीम तुम्ही, बाजाओ आपूण शूर, आमार मध्ये तोमार प्रकाश ताई येतो मधुर. या उतरांचे एग्जाम्पल देख ते सदांच दिताले. कित्याक दिताले काय, तांकां कितें आवडटालें भितरलें संगीत तत्व आणि शब्द तत्वांतल्यान अर्थालंकाराचो आणि आशयाचो गाभो आवडटालो. देखून केन्नाय हांव आणि ते असे बसताले तेन्ना म्हजे कडल्यान मुजरत दोन गितां ताणें म्हणून घेवप. हांव नकळो तांकां कितें आवडटालें तातूंतलें. एक दिल हुम हुम करे, दिल हुम हुम करे आणि दुसरें सातबाई चंपा जागोरे जागोरे हे म्हणून घेताले. आता दिल हुम हुम करे आसामाच्या प्रकृतींतल्यान आयिल्ल्या संगीताचो बाज आसा आणि बंगाली संगीताचो प्रकृतींतल्यान आयिल्लो बाज आसा. कवी रमेश वेळुस्कार हाणें आमकां कोंकणी संगीताचो बाज दाखयला आणि ते पळोवपाक आमकां खूब उशीर जाला. कोंकणी संगीत आसा आमचें स्वताचें, हो बाज रमेश वेळुस्कारांनी आपल्या कवितेंतल्यान दाखयला आणि तो बाज तेन्ना ते गायताले तेन्ना आमकां दिसतालें. फडे रातीर, फुडली उचार तुमकां खबर आसा, हांव फक्त स्वर सांगता. फडे रातीर फाग गाती शिगम्याचो मेळ अशें म्हणटना की वडे रातीर अशे स्वर रमेश वेळुस्काराची स्वताची ही रचना आसा. एका कवीक संगीतांच्या रसांचो गाभो सापडिल्लो, स्वरांचो आणि तालांच्या प्रकृतीचो गाभो सापडिल्लो. देखून ते ती कविता वडे रातीर फाग गाती अशी वाचूं शकताले. पूण तेन्ना जेन्ना ती गायली तेन्ना ती आख्खी व्हडली रात आमच्या त्या सुरांतल्यान ताणें उबी केली. वडे राती अशें म्हणटा आसतना ती रातींतली खिन्नताय आमकां भावताली. वडे म्हणून ओडटाना तो स्वर ओडटाना ती व्हडले रातीची संकल्पना आमच्या तो दोळ्या मुखार मांडटालो. सो संगीतमयता
ही तांकां सदांच भावली. शब्दांचे अफाट प्रेम तांकां. कवी रमेश वेळुस्करांचे विशीं उलयतना रमेश वेळुस्कर शब्दां विशीं कितें उलयताले हे बी थोडेशें आमकां जाणून घेतल्यार बरें जातलें. शब्द हे कवितेच्या आंगाचे एक महत्वपूर्ण घटक. शब्द हे साहित्यातले अणुरेणू. तांचे स्वरूप सामकें नाजूक मवाळ अशें आसता. भाशेच्या वेगवेगळ्या शब्दांच्या अनुभवांची वेगवेगळी रुपां खोललेली असता. ह्या शब्दांतले नाजूक आकार व्हड व्हड जायत रावता आणि कांय जाणांचो मातशें ल्हान जाता. वस्तू दाखोवपी उतरां, वयल्या वयल्या गुणांचो रूपकार दाखोवपी विशेशणां, स्थळ काळ दाखोवपी क्रिया विशेशणां, अस्तित्व दर्शन ही विधानातली क्रियापदां ही चडशी व्हड जायनात. ही तुटलेली विशेशणां, क्रिया विशेशणां ही व्हड जावपाची असतात. शब्दां विशीं अभ्यास केल्लो हो कवी. शब्दांचे व्याकरण, कवितेचे व्याकरण, संगीताचे व्याकरण आणि सर्जनशीलतेचे आणि सृजनशीलतेचे व्याकरण पचयल्लो हो कवी देखूनच आमकां हें सांगूंक शकलो. देखूनच तो सर्जन मनाची निबंध गद्य पद्दतीन मांडटना सर्जनाचे कितलेशेच ताचा, कितलेशेच पापुद्रे आमकां वेगवेगळ्या गद्य लिखाणांतल्यान सांगूंक शकले. ते हालीसरा निमाणे कडेन गद्य साहित्यान कितलेशेच काव्य मेळटा आमकां तांचे दिसताली. सर्जनशिलतेची कितलीशींच रुपां आणि आकार आणि सौंदर्य आमकां ते दाखयताले. म्हणजे अशे व्यक्ती म्हणून, कवी म्हणून, अभ्यासक म्हणून कवी रमेश वेळुस्कार आमकां सदांच भावले. भाई मावजो, दामोदर मावजो आणि एक सुंदर लेख जागान बरयलो तो हांव वाचतालो आणि तातूंत एक प्रसंग सांगला. एक प्रसंग भाई मावजो हांणी सांगला. तो प्रसंग 1995 सुरभीच्या निमतान कोचीन वेगवेगळे लेखक एकठांय जमिल्ले आणि वेगवेगळे लोक आपापली वळख करून दिताले. तेन्ना रमेश वेळुस्कार मुखार आयले आणि वळख करून दितना ताणें म्हटलें खंय, बहुत मुश्किल है मेरा परिचय कर देना, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूं मैं कौन हूं. हो कवी मैं कौन हूं असो म्हणपी कवी घडये तेन्ना आयकतल्यांक वेगळो दिसला आसुये, पूण हातूंतूय चिंतनाची खोलाय आसा. जाणी 5 पंचिष्टांच्या गणिताचो खोलायेन अभ्यास केलो, पचयले. पंचमहाभूतां जे आमच्या भोंवतणी प्राकृतीक आंगांनी भरसल्यात तांचेर चिंतन मंथन करून साधारण हिरण्यगर्भा सारकिल्ल्याचेर संदर्भांतल्यान आमी जेन्ना पळयता, माती जेन्ना पळयता, पंचमहाभूतांतलीच ही तत्व आसा. एक वाऱ्याची आंगां आणि रूपकार ते दाखयता, दर्याचे रूपकार दाखयता. तेन्ना हो कवी स्वता आपूण व्यक्ती गा एक निसर्गातलेच रूप स्वताक समजतालो काय कितें आणि आशिल्ले तशेंच की जे अशी अतिशयोक्ती जावं येता. तुम्ही पळयलां आसतलें रमेश बाबांक ते चलता आसतना तो लय, तांच्या चलपांतली लय पळयले आसतले तुम्ही. ठुमक ठुमक जी चाल आसताली तांची, तांचे हात, तांचे उलोवपाची तरा, तातूंतली उलोवपाची लय, मागीर ते दोळे धापपाची तांची तरा, हे सगळे आंगा पांगान भिनून एक धुंद कवितात कशे ते जगले. रमेश वेळुस्कार नावाची एक व्हडले महाकाव्यूच आमकां सापडिल्लें. देखून ताणें म्हटलां आसतलें, मैं खुद जानता नहीं हूं मैं कौन हूं. तांचे कवितेची वळखूय अशीच. दिसूंक जड, वळखीची कशी दिसता पूण जड, आणि जड कशी दिसता तरी वळखीची. वाचल्या बगर रावूंक जायना, सूख आणि आनंद घेतल्या शिवाय रावूंक जायना अशी तरेची रुख लावपी कविता. सुख समाधानाची, तनर ज्योतींची ती पेटत उरपी ती कविता. कवी रमेश वेळुस्कार काव्य जगला, काव्यात जगलो. कविता लय घेऊन येता, तंद्री येता, किती तरी कळटा, किती तरी कळना, पूण भाव स्वभाव शब्द कळा हुरहुरत रावता तांचे कवितेतली. अशें तांचे उलोवणे, तशी तांची कविता. कोहम, हांव कोण हाचो सोद ते स्वता घेता घेता मनीस रुपाच्या ब्रह्मांडा कडेन ते पावता. मनीस, मानव, आदिमानव धरून त्याची उत्पत्ती धरून आता मेरेनचो आमचो विस्तार
मनशाच्या वेगवेगळ्या रूपकारांचा आविष्कार त्यांच्या सगळ्या कविता संग्रहांनी आमकां दिसला. तो हे कविता संग्रह आणि पहिले कविता संग्रह सामाजिक भान घेऊन येता, ती समाजा खातीर अभिव्यक्त जाता, मदीं ती निसर्ग प्रकृती खातीर व्यक्त जाता, आत्ममग्न जाता, आपले तंद्रेन घुंवता आणि तन्नर ज्योतीची चैतन्य आमच्या मुखार मांडीत रावता. ती अंतर्मुख वांगडा हांव, माती हांव म्हणटा तो, दर्या हांव म्हणटा, मोर हांव म्हणटा, सावळगोरी म्हणटा, हिरण्यगर्भ, तेन्ना हांव हे उतर कितले फावटी आयला हे भाई मावजो आपल्या जागाच्या अंकांतल्यानूय बरयता. तशें तांच्या जायत्या संग्रहांनी हांव हें उतर खूब कडेन आमकां मेळ्ळां. तशें ते आमी हें उतर आमकां जायते कडेन सापडटा. प्रास, अनुप्रास, ह्या अनुप्रासांची तर खबर घेत तितली थोडी. लय तत्वाची खबर आमी पयली घेवया आणि दृश्यमयतेची खबर पयली घेवया. रे मोरा दिगंतरा, पेटई तुपा निरंतरा. आता लय पळया, उतरांच्या शब्दांची मांडावळ पळया, त्याची लय, ती मांडपाची शैली, ती वाचता आसतनाच लय आपलीच लय घेऊन येता, आपलीच लय घेऊन येता, संगीत तत्व घेऊन येता आणि त्याच बरोबर दृश्यमयता घेऊन येता. आणि मोर हो केदो सृष्टीतलो, हो मोर हो केदो दिगंतेतलो, निरंतरांतलो, हो केदो विचार आणि केदी भावानुभूती आणि भावाभिव्यक्ती हांगा रमेश वेळुस्कार आमकां दाखयता, ऐकयता. काकूळ काळाचे मनात आकटे पेट्टा, हें उतर पळया. काकूळ काळाचे मनात आकटे पेट्टा, हे उतर तांचे कवितेतले. काकूळ काळ काळाचे आकटे. हाजो अनुप्रास पळया. त्या शब्दांतल्या नादाच्या आघातांतल्यान निर्माण जावपी जे नाद आसा, अशे नादांचे विश्व तांच्या कवितांनी आमकां सदांच दिसला. बाकीबाब, मनोहरराय प्रकाश पाडगांवकर, माधव बोरकार हांच्या कवितांनी तर आसात. कवितांनी त्यांच्या संस्कृत आणि कोंकणी उतरांचे रसमिश्रण दिसताच. पूण रमेश बाबांच्या कवितांनी लोकसंस्कृतीक शब्दकळा आणि अभिजात शब्दकळा हांचे मिश्रण आमकां अधिक प्रमाणात दिसता. सर्वय शृंगार, पाणया, ही जी उतरां आसा, ती उतरां अशीच खंयच्यान तरी प्रेरणा घेता. रमेश वेळुस्कारांच्या बाबतींत उलयतना एक अनुभव सांगता. प्रास अनुप्रासांचे बाबतींत आणि शब्दकळेचे बाबतींत म्हाका स्वताक आयिल्लो अनुभव. ज्या वर्सा सावळगोरी साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जालो, त्या वर्सा रामनाथी रमेश वेळुस्कारांचे पहिलेच एक नवे ताल बरयल्लें गीत म्हाका मेळ्ळें आणि ते येवकार गीत आशिल्लें. आणि हांव येवकार गीत म्हणपाक उबो आशिल्लो. त्या वेळार रमेश वेळुस्कारांक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार डिक्लेअर खंय तरी जाल्लो आनी तो ह्या माचयेर डिक्लेअर जावपाचो आशिल्लो. ताजी ती उतरां हांव हांगा म्हणटा. तातूंतल्यान उतरां मांडपाची, अनुप्रास तयार करपाची ताकद ह्या कवीची आमकां हांगा दिसतली. तरांची उतरां गुंतून तुमकां येवकारता, रसिक तुमी, रसज्ञ तुमी, तुमकां येवकारता. एक जाली. तरांची उतरां गुंतून, हांगा पळया, तरांची उतरां गुंतून हो जो अनुप्रास आसा ते पळया. येवकारता पळया, तातूंतलो यमक प्रास पळयात. मागीर दुसरी वळ आशिल्ली. आबोल्यांची बोली आमची, तुमच्या स्वागता. आबोल्यांची बोली आमची. एका फाटल्यान एका नादांचो, एका स्वराचो, कंपनांचो शब्द समूह निर्माण करपाची ताकद ह्या कवीन आपल्या पुस्तकांतल्या पानांचेर दवरिल्ली आसा. आबोल्यांची बोली आमची. मागीर फुडें रोजा रोजांची, वजी मोगाची, तुमच्या परामसात.
रोजा रोजांची वजी मोगाची तुमच्या परामसात, रोजा रोजांची परत हांगा. ह्यो जायो मोग जुयो परत जायो मोग जुयो. आता शब्द सोदपाक वचपाची गरज लागना, हा लागीत असता. पूण सोपे शब्द, सोपी शब्द कळा, पूण कितली सुंदर आणि सोबीत मांडावळ त्या गितांत आमकां दिसली. ते गीत तेन्ना पयले खेपेक म्हाका मेळ्ळें, तेन्नाचें हें गीत आज हांवें हांगा तुमचे मुखार मांडलां. प्रवाह कितलेशेच आमकां दिसता, स्थित्यंतरां दिसता, सामाजीक परामर्श दिसता, वैश्विकतेचो ध्यास दिसता, आत्ममग्नता दिसता, आत्मतंद्री दिसता, संगीताचो सोद घेतिल्लो दिसता. लोकसंगीत, लोकसंस्कृती, लोकशब्द, लोकजीवन त्यांच्या कवितेंतल्यान येताच, ते येताच. पूण लोकसंस्कृतीच्या मुशींतल्यान आनी मुळसांतल्यान जो भावनेचो झरो जो आसा, तो सोपे सादे शब्द कडेंतल्यान मांडपाचो तो झरो आमकां रमेश वेळुस्कारांच्या कवितेंतल्यान दिसता. वेगळी वेगळी तासां जर आमी काडली वेचून, जाल्यार वेगळी वेगळी तासांतल्यान आमी जर पळयले जाल्यार रमेश वेळुस्कार स्कूल ऑफ पोएट्री अशी वेगळी जावं येता. रमेश वेळुस्कार स्कूल ऑफ पोएट्री अशी वेगळी जावं येता. अभ्यासाची खोलाय आनी अवकाश तितलो तांच्या कवितांनी आमकां सदांच दिसला. मोनी व्यथा आसूं, पर्वनवा आसूं, तांणी बरयल्ले ह्यो गद्य साहित्य हे सगळे हातूनय बीन काव्याचोच आविष्कार दिसता बशिल्ले कडेन. खूब कडेन म्हाका ह्या पानांनी म्हाका गद्य साहित्यातल्या पानांनी काव्य आविष्कारय दिसलो. हांव हांगा पळयात, मोनी व्यथेंतले एक 4 उतरांचो पुजुलो आसा. हय न्हयशी सांज वेळ, झाडांनी भरसल्लो काळोख, काळखान भरसल्ली झाडां, मनशाक अनवळखी करपी काळोख, मनशाक गडप करपाचो तयारेक लागपी काळोख. आता कथनात्मक साहित्य, मोनी व्यथा हे काव्य न्हय, पूण कथनात्मक साहित्यान काव्यात्मकतेचो जो विचार आयला आनी काव्यात्मकतेची अभिव्यक्ती जाल्ली आसा ती नदरेक भरता. वातावरण निर्मिती हो कथेचो महत्वाचो घटक. पात्रां निवेदन जालेंच, पूण वातावरण निर्मिती हो कथेचो महत्वाचो घटक. ह्या काव्यमय अभिव्यक्तींतल्यान वातावरण निर्मिती कवीन कितली प्रभावी आणि परिणामी करून दवरल्या. मनशांक काळोखूय, सांजवेळो, वातावरण निर्मिती, हय न्हयचो अशे हे मोनी व्यथेच्या पान नंबर 17 तुम्ही मुजमून वाचूंक शकता. पुणे कुस्कुरान ताणें अशीच एक देख दिल्या. दायच्या रागान तिडकी ढगान आमी लासतली, पूण दाचे माये गंगे नयेन आमी भिजतली. आता थंय वयर लासतली आनी भिजतली यमक आसात, पूण दाची माय माया, दाची माय राग आसा पूण मोग आसा आनी माया आसा, आनी ती माया गंगे न्हये इतली खोल आनी विस्तीर्ण. सो शब्द एक शब्द ते अशे तरेन पेरता जातून आशय घनता आमकां सहज रितीन उक्ती जाता, अर्थालंकार उक्ते जाता, शब्दालंकार उक्ते जाता. अशी सालंकृत अशें तांचें काव्य आमकां सदांच लाभलां. उलोवपाचें खूब आसतलें, पूण हांगा एक माधव बाब काव्य चिंतन करतात आणि माधव बाबांचे लिखाण आमकां सदांच मार्गदर्शक असता कवितेच्या संदर्भांतल्यान. ताणी एके कडेन बरयतना माधव बाबान म्हटलां, ते म्हणटात मराठीच्या बाबतीन ताणें म्हणिल्लें तें की बासी मर्डेकर हांची कवितेची चर्चा करता करता पुशी रेगे हांच्या कवितेचेर दुर्लक्ष जाला चर्चा करप अशें ताणें म्हटलां. आनी ती गजाल खरी आसा अशें म्हाकाय दिसता. रमेश वेळुस्करांचे बाबतींतूय आमचें तशेंच जालां काय कितें. हेर काव्याचेर चर्चा करता करता आसतना रमेश वेळुस्कर इतलो काव्य चर्चेचो इतलो आमकां येदो व्हडलो अवकाश दिता आनी आमी ताजे कडेन दुर्लक्ष जाला काय कितें. जाला जाल्यार हांव धरून म्हाकाय हांव खंती मात हांवूय अपराधी मानता. हय जाला जायत. आमी वेगवेगळ्या तासांतल्यान ताजेर अभ्यास करपाक मातशे मुटवे पडल्यात. हांगा एक पॅरेग्राफ मुद्दम हांव वाचतां
आणि मागीर रमेश वेळुस्करांची कविता हांव वाचता. ही पॅरेग्राफ ही कविता आसा होय आणि नाही. या कवितेत तू आणि मी याच्याही पलीकडे असतो एक मी असे म्हणून होय आणि नाही, नको आणि हवे यांच्या पलीकडे पाहण्याचा यत्न करता. वारा प्रिया या कवितेत आपण तुझ्याबद्दलही बोलत नाही, माझ्याबद्दल तर नाहीच नाही असे ते निक्षून सांगतात. भाषांतर या कवितेत ते मनात असते त्याच्याही पलीकडे अडंगलेला मी रेगे शोधतात. तुला वंचून प्रियाळ या कवितेत आत बाहेर मी कुणीच नसतो म्हणून या आत बाहेरच्या पलीकडे ते मीचे अस्तित्व सूचित करतात. या तिसऱ्या दिशेच्या शोधाच्या खुणा या अखेरच्या पर्वातल्या कवितेत स्पष्ट दिसतात. आता हांगा प्रियाळ या कवितेच्या संदर्भातल्यान पुशी रेगेंचेर हांगा या लेखकान बरयला. पुशी रेगेन जे प्रयत्न मराठी साहित्यान केले तांच्यांनी नाद संगीत तत्वाचो शोध लायलो आणि उतरां घडोवपाची जी प्रक्रिया आशिल्ली, उतरां सहज रितीन काव्य पेरपाची काव्यान पेरपाची जी प्रक्रिया आशिल्ली ती पुशी रेगेंच्याय कवितांनी आमकां दिसल्या. अल्पाक्षरीचे प्रकृती आकृती बंदूय पुशी रेगेंच्या कवितेन जसो दिसलो तसो आमकां आमच्या रमेश वेळुस्करांचे कवितेन सदांच दिसलो. प्रियाळ कवितेच्या संदर्भात मराठीचो विचार केलो. हांव रमेश वेळुस्करांची कविता वाचता. प्रियाळांच्या आगमनांचे साक्षात्कार जातात दाराच्या आवाजातल्यान, रुखांच्या चौरातल्यान, कुपांच्या गुरवार रंगातल्यान, वाऱ्याच्या शीतळ हुलमुल्ल्यातल्यान, तंद्रेच्या शुभंकरातल्यान परमळत येता संवेदन मोगाळे तू कितली जागृत साक्षात्कारी. हांगा हे पुशी रेगेंचे काव्य सुलभता एके वटेन एके भाशेतली आणि रमेश वेळुस्करांची काव्य सुलभता दुसरे एके भाशेतल्यान. सो भारतीय समकालीन कवितेच्या पावंड्यार कोंकणी कविता खंयच कमी ना हे जर आमी सिद्ध केलाच. रमेश वेळुस्कारी कवितेनूय हो आविष्कार आमकां दाखोवन दिला आणि आमचे खातीर एक नवे काव्याचे विद्यालय उक्ते केला. ते विद्यालय रमेश वेळुस्कर काव्य विद्यालय तांच्या काव्य साहित्यातल्यान सदा काळा खातीर आमकां उक्ते आसा. जे सूर, ताल, नाद, आशय घनता, शब्द घनता ह्या सगळ्यांच्या रसायनातल्यान नवी रसयात्रा आमकां सदांच भेटयत आसता. अशा कवीचेर उलोवपाचें हांव हांगा थांबता आणि एक प्रणाम करता कवी तुमकां सगळ्यांक आणि देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं पूर्णानंद सर. खूप सुंदर पद्धतीन तुम्ही आमकां मार्गदर्शन केले. रमेश वेळुस्कर हांच्या कवितांच्या वेगवेगळ्या आंगाचेर तशें गद्य साहित्याचेर सुद्धा सुंदर पद्धतीन तुम्ही आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केलां. आस्वादक तशेंच प्रेक्षकां लागीं इतलीच मागणी, जर तुमचे कितेंय प्रश्न आसा सर जाल्यार तुमी ते चॅट बॉक्सान आमी ते आता सद्याक आमी कमेंट्स घेवया. आमकां खुबशे कमेंट्स आयल्या सादरीकरणाच्या संदर्भात. सो ते फेसबुकाचेर तशेंच गुगल मिटाचेर आमकां जायते कमेंट्स आयल्या. सो ते हांव आतां एक वाचून दाखयता. गोविंद मुगार हांचो एक सुंदर कमेंट आसा. प्रसाद सर, तुम्ही पुस्तकाचे सुंदर विवेचन केले. तुमची भास चड प्रभावी. सर्गेस्त रमेश भगवान वेळुस्कर हांची प्रतिमा तुम्ही आयज प्रखरपणान आमच्या मुखार दवरली. परबी तुमकां. हो हाचो सुंदरसो कमेंट. तशेंच प्रशांतीताई तळपणकर हांचो एक सुंदर कमेंट आसा. समीक्षा सुंदर सादरीकरण, सुप्रिया बेस्ट विवेचन. मागीर कपिल सरदेसाय हांचो एक सुंदर कमेंट आसा. ते म्हणटात सुप्रिया बाय तुझ्या सादरीकरणांतल्यानूच गोविंद मोपकाराचो कमेंट आसा. सुप्रिया बाय तुझ्या सादरीकरणांतल्यानूच तेज अणभवले. अभ्यासपूर्ण विवेचन खूप खूप परबी. हो परत गोविंद मोपकाराचो कमेंट.
आणि कपिल सरदेसाय हाजो एक कमेंट आसा, समीक्षाबाई खरेंच सुंदर हातांचेर सोबीत मेथी घाल्ल्या व्हंकलेवरीच तुवें हें विश्लेशण बेस बरें सजोवन व्हेलें, परबी आवडलें. तर तशेंच फेसबुकाचेरूय आमकां जायते कमेंट्स आयल्यात, खुबशे कमेंट्स येयत आसा. तर प्रश्न अजून येवना. जर तुमचे प्रश्न आसा आसत जाल्यार ते चॅट बॉक्सान तुमी घाल्या जाता, आमी ते हांगा डिस्कस करपाक शकता. कमेंट्स येता आनी राणी कामत हांणी बरयला सुंदर, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी सराच्या सादरीकरणाक धरून कांय कमेंट्स आल्यात. प्रश्न अजून येवना आमकां. तर आमी कार्यावळीच्या शेवटाक आमी पावल्या. प्रश्न आमकां येवना, तर आमी शेवटाचो भाग जो आसा तो घेवया. आनी खंयच्याय कार्यावळीचो शेवटाचो भाग जो आसता थंय आनी एक कार्यावळ आसता, ती म्हणल्यार उपकाराचेर उलोवप. आनी इश्टानो, कवितेचो विशय, कवितेचेर आमी आयज हांगा चर्चा केल्या, देखून म्हाका एक डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची एक ल्हानशी कविता याद जाता. ते म्हणटात, कविता म्हणल्यार काळजांतल्या गर्भकुडींतली देवता, काळीज दिल्यारूच पावता. इश्टानो, कवी सर्गेस्त रमेश वेळुस्कर हांणी कोंकणी कवितेच्या मळार खूब मोलादीक वावर केला. कोंकणी कवितेच्या मळार तांणी जायते नवे प्रयोग केल्या आनी ताचो प्रवाह जो आसा तो आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. आयच्या ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक हांव मना काळजासावन देव बरें करूं म्हणटा. सुरवातेक आमचे मुखेल उलोवपी ज्येश्ठ कवी आनी संशोधक डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी सर, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण आपलो मोलादीक वेळ दिवन तुमी हांगा उपस्थित रावले आनी रमेश वेळुस्कर हांच्या कवितांचेर तशेंच गद्य साहित्याचेर तुमी आमकां मार्गदर्शन केलें, तशेंच आपले विचार व्यक्त केले. सर, तुमकां देव बरें करूं. तशेंच सत्रांत वांटेकार जाल्ले युवा लेखक प्रसाद बाब पागी, युवा कवयित्री सुप्रियाबाई काणकोणकर, तशेंच युवा लेखिका बाय समीक्षा पै धुंगट, तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण रमेश वेळुस्कर हांच्या कविता संग्रहाचेर तुमी अभ्यास केलो आनी तुमी तुमचो अभ्यास आयज आमचे फुडें मांडलो. तुमकां खूब परबी आनी देव बरें करूं. येवकाराचेर उलोवप करपी कोंकणी भाशा मंडळाचे सचिव उल्हास बाब गांवकार हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्वेषा सिंगबाळ हांचे उपकार मानता. तशेंच तांत्रीक अडचणी सांबाळपी आमचे पलाश बाब अग्नी हाकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणल्यार जाणी ही कार्यावळ खऱ्या अर्थान रंगयली, जाणी ह्या कार्यावळीक एक जीव घडलो, ते म्हणल्यार आमचे प्रेक्षक आनी आस्वादक, जे फकत गोंयांतल्यानूच न्हय तर मेंगलोर आनी कोची सारकिल्या तशेंच हेर वाठारांतल्यान आयज ह्या कार्यावळींत जोडून आशिल्ले. सो तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो, आयच्या ह्या कार्यावळीक जवळ जवळ 60 वयर लोक आमकां गुगल मिटाच्या माध्यमांतल्यान जोडून आशिल्ले. तशेंच फेसबुकाचेर लेगीत आमकां जायते लोकांनी फालो दिलो, तशेंच जायते लोक फेसबुकाचेर लेगीत जोडून आशिल्ले. कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ जी आसा ती 10 डिसेंबर 2020 ह्या दिसा सांजेच्या 5 वरांचेर जातली. आनी आसा ज्येश्ठ लेखक दत्ता दामोदर नायक हांच्या प्रवास वर्णनाचेर चर्चा. ह्या कार्यावळीची म्हायती तुमकां फेसबुकाचेर तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या उपलब्ध आसतली. तशेंच फुडें हाचे विशीं म्हायती तुमकां कळयतले. आनी चॅट बॉक्साचेर लेगीत ती म्हायती आमी घाल्या, ती तुमी मुजरत पळोवची. आनी ह्या कार्यावळीक लेगीत तुमी आमकां व्हडा संख्येन ह्या कार्यावळीक वांटेकार जातले अशी आस बाळगिता. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची ही कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता.